आम्ही सुरू करता आता सगळ्यांनी येवकार आमच्या बिहाइंड द बायलाइन सिरीजाक ही आमची 11वी सिरीज आम्ही गेल्या जुनान हो प्रोजेक्ट सुरू केलो आणि हो प्रोजेक्ट खरेंच खूप पॉझिटिव्हली फुडें चल्ला आणि आमकां तसो रिस्पॉन्सूय मेळटा. ते सराचे म्हायती खातीर जेन्ना सराक हांवें कॉन्टेक्ट केलो प्रकाश सराक ताका विचारलें की बिहाइंड द बायलाइन तुमकां खबर आसा काय म्हणून. सो अनफॉर्च्युनेटली ताका कांय खबर नासलें. हय 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 एक्चुअली हय. सो तांचे परत म्हायती खातीर आमी थोडे हांगा नवीन चेहरे आसा. आमचो यंगस्टर संकल्प आसा हांगा. सो तांच्या खातीर सो बिहाइंड द बायलाइन ही सिरीज आमी गेल्या जुनान सुरवात केली आणि कन्सेप्ट इतलोच की दिस इज अ प्लॅटफॉर्म टू एनकरेज अँड गेट एनकरेज. म्हणजे आमचे इतले म्हालगडे जर्नलिस्ट आसा आमच्या भितर पूण तांचो एक्सपिरियन्स जे न्यू कमर्स न्यू एंट्रन्स आसा तांचे कडेन पावना आनी तांकां खबरूय ना तेंचे इतलें व्हडलें कार्य कितलें व्हडलें आसा पळय तें आनी तांकां दिसता ते सद्या कितें करता पळय तें जर्नलिझम न्हू. पूण तशें ना. सो हे दोन एक्स्ट्रीम्स खंय तरी मदीं येवन एक मिडिएट जावपाक एक खंय तरी एक तांचो एक मेळजूळ जावपाक ताका लागून ही हो कन्सेप्ट आमी सुरवात केलो. कित्याक आमचे जेन्ना गुच तुमकां खबर आसतली सुरवात जाली तेन्ना हार्डली कितले थोडेच मेंबर आसले आनी आतां द काउंट इज बियॉन्ड 400. अबाव 400 गेलो आमचो आनी स्टील काउंटिंग ना पूण येना पूण वी आर नॉट स्टॉपिंग वी आर नॉट डिस्करेज. सो वी आर मार्चिंग. कोणाक जर फायदो घेवपाक जाय ते सगळे येता हांगा आनी रिपिटेड चेहरे हांगा आसा. सिनियर्स आसा जे एकूय चुकयना. मामून प्रभू सारखे आसा आमचे भांबरे सरा सारखे आसा हे चुकयनात. कदाचित ते बरे ना जाले हेल्थ वायज तर ते सांगता आमी पावना म्हणून इफ दे आर आउट ऑफ द स्टेट रेअरली बट दे आर देर. कित्याक तांची अजून ती तांचो भितरलो तो स्टुडंट अजून उरूना इवन एट दीस एज. आनी हांव जे आमचे न्यू एंट्रन्स आसा तांचे खातीर खरेंच म्हाका खंत भोगता की दे आर नॉट रियली इंट्रस्टेड. तांचे हांव संदेश भायकडे तेंचो उलयतालो तांचे वाचन ना काय ना दे रियली डोंट नो वॉट दे आर डुईंग. ते जस्ट चल्ला दीस सारतात ते. सो एनीवे सो दीस इज द बेसिक कन्सेप्ट बिहाइंड द बायलाइन. So this is in one line this is the platform to encourage जे नवीन आसा तांकां एनकरेज करप आनी एनकरेज स्वताच एनकरेज जावप. म्हणजे तुमचे कडेन यंगस्टरा कडल्यान थोडे प्रश्न येवंक शकता जे तुमकां कदाचित न्यू आसतले आनी ते तुमचे नॉलेजीन भर घालूंक शकता. ओके. सो आयज आमी सेलिब्रेट करता आमचे वेटरन जर्नलिस्ट प्रकाश कामत सर. प्रकाश कामत सर म्हणटकूच म्हाका एकूच हे दिसता की जेन्ना तांचो सहवास आसता तेन्ना आमकां भंय दिसना. ही इज लायक अ फादरली फिगर. आनी म्हाका याद आसा सुनापरांत जेन्ना सुरवात जालो पणजे की थोडे तशे लोक म्हाज्या अजून स्मरणांत आसा आनी थोडे म्हणजे अजून ते हेल्प करता. केन्नाय ताका कॉल कर ब्लायंडली केन्नाय रातचो दिसाचो केन्नाय कॉल कर आनी ते रिस्पॉन्ड. आनी तातूंतले प्रकाश सर आनी तांचे गायडन्स इतले म्हत्वाचे आसले. आमकां ऑफकोर्स संदेश भाई घडयले आमकां तितून डावटूच ना. पण प्रकाश सराचो तो तेजे गायडन्स म्हणजे अचूक घेवन इवन कॅप्शन पासून पयलीं आमचे चॅक करतालो. आतां थोडे जर्नलिस्ट खूब कॅप्शनाक मारना ते सोडून पूण ते आमी वॉट एवर नॉलेज वी हॅड सो तितूंतले तितून ते आमचे कॅप्शन चॅक करताले. बाबा हो इवन ग्रॅमर तर जालीच
पूण त्याचो भितरलो जो इनर जो गाभो आसता, ती सिम्बॉलॉजी आसता आनी बाकीचें कितें कितें आसता एलिमेंट्स ताणें खूब आमकां गायड केलें. आनी तशेंच म्हाकाच म्हणिना बाकीचे पांडुरंग म्हूण रुपेश सामंत म्हूण बाकीचे जे आतां नांवाजते जर्नलिस्ट आसात, सो तांकांय तांचे खूब सहकार्य आनी तांचे गायडन्स लागलो. सो म्हणजे प्रकाश कामत सर म्हणटकूच म्हाका एक म्हणजे भंय दिसना. ओके, आनी तांचे गायडन्स सदांच आसता आमच्या खातीर. आनी हांव चड तांचे बद्दल कांय उलयना. तांचे इंट्रोडक्शन गौरी करतलें आतां, आनी तांचे हे सेशन मॉडरेट करतले आमचे प्रज्ञा गांवकर आनी आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर, तितले एक धडाडीचे पत्रकार, आनी ताजें इंट्रोडक्शन गौरीच करतले. सो हांव मागता प्रकाश सरा कडेन आनी प्रज्ञा कडेन तांणी येवन मातशें बसका घेवची. आणि आमच्या मदीं 2 माणकुले भुरगे आसा. माणकुले न्हू ते, पण कम्पेर्ड टू माणकुलेच ते. हांव मागता चेट्या कडेन ताणें प्रकाश सराक बुके दिवन तांचें स्वागत करचें. चेट्टे हो आमचो जनरल सेक्रेटरी वासुदेव पागीचो चलो. आनी तशेंच आमच्या मदीं संकल्प आसा. संकल्प परब हो साईनाथ परब फिल्म मेकर हाचो चलो. हो म्हाजो शेजारी आमच्या कॉलनींत. यो संकल्प. प्रज्ञान बुके दिवन तांचें स्वागत कर. सो चड वेळ घेनासतना हांव मागता आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर गौरी मनकर्णेकर आनी आमच्या आजच्या दोनूय मानेस्तांची वळख करून दिवची. ते लांब जिला तुका लागून ना. हय सर. ते दुसऱ्यान एक नांव तें थोडे भितर सांग. ऑफकोर्स तुका कित्याक फाटलो तुवें सांगलें. ना जाय महत्वाचें आसलें. Good evening. In today's segment of Behind the Byline, we will see Pradnya Gaonkar Rane in conversation with veteran journalist Prakash Kamath. Prakash Kamath started his career with Sunaprant in 1987, and then he worked with the Navin Times for 3 years. After that, he worked as a stringer for the Economic Times and the Hindu, and later joined in 1990 full-time as a state correspondent with the Economic Times. He rose to the position of principal correspondent and worked there for 15 years before he joined the Hindu in 2006, where he served as senior assistant editor for 14 years before his retirement. But his introduction will be incomplete if we introduce Prakash Kamath only as a journalist, ever helpful, empathetic, compassionate as a person, always willing to help emotionally or even financially journalists, and even beyond. Prakash Kamath is always there. He is presently, while other journalists after retirement they take the route of even politics or entrepreneurship, Prakash Kamath has taken the noble route of activism, and he is very active member of the disability rights group of Goa. He is also very active with the Hemophilia Society, and we look forward to a very heartfelt conversation today with Prakash Kamath, because we know that he is not someone to be shy with words, and he's always been as vocal about his struggles as about his successes. So we welcome him. Thank you, sir, for gracing this platform. And he will leading the conversation will be Pradnya Gaonkar Rane. Pradnya has worked as a journalist and anchor for over 20 years, and right now she's an entrepreneur with her venture Gurbuti, where she is not only she is an entrepreneur, but she's also given a platform to several other women living in and around Talegaon area. And Pradnya and me, I would say, we are the product of the same alma mater, that is Raja Narayan. She also started with Goan Observer just like me, and personally I'm a big fan of Pradnya's style of anchoring. She's very witty and very cheerful, and we look forward to a very fruitful session. Welcome. Good evening. Good evening. आमची सुद्धा सगळी. But as a host, good evening everybody. A warm welcome to this program.
an initiative by Goa Union of Journalists, a program. The name of the program is Behind the Byline, which is an initiative mainly to understand and know the prominent works of some of our eminent huge members here. And today, indeed a proud moment for me to host this conversation with veteran journalist Prakash Kamat Sirji. Welcome to our show, sir. Thank you. I want to start this conversation with a small incident. Another conversation which was held 20 years ago. एक इव्हेंट आशिल्लो प्रेस कॉन्फरन्स. म्हज्या सायडीक एक जेंटलमॅन बशिल्ले. हांव तेन्ना नवीच म्हाका दिसता फर्स्टूच म्हजी कॉन्फरन्स आशिल्ली. बसले सायडीक नांव कितें विचारलें खंयच्या मिडिया हावसान. सांगलें BDS. मागीर तूं कितें करता पळय फोकस कर कितें करपा जाय तुका तें. वेदर यू वॉन्ट टू गेट इन टू रिपोर्टींग, editing, sub-editor जावपाक सोदता, or you want to become the face of that particular media organization, म्हळ्यार anchoring करूं सोदता. ते कितें आसा ते तकलेन सारकें क्लियर कर and then you decide your path, because earlier the better. Once you clear that path, it would be easier for you to म्हणजे फुडें वचपाक वाटचाली खूब मजत जातली. These were words, तर तुमकां याद आसा काय खबर ना, but these were the same words from you when I attended this press conference 20 years ago, one of my first conferences. But indeed I am grateful to you because सुरवात करतना जे गायडन्स जाय पडटा ते तुमी म्हाका त्या वेळार दिले. त्याच्या खातीर आय एम इंडीड इंडेक्टेड एंड आय वॉन्ट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विथ दॅट. थँक यू फॉर दॅट. सगळ्यांत पयली प्रश्न म्हळ्यार यू स्टार्टेड विथ सुनापरांत, कोंकणी डेली, 1987. Was that something you always wanted to pursue, journalism, or was that another option म्हणटात ते म्हणून आयले तुमी हांगा? Exactly. It was not. हांव बरयतालो. I used to write in Marathi newspapers, letters to editors, articles whenever there were issues in Navaprabha, or any English newspapers, letters. But I was doing chartered accountancy. And first intermediate, पहिली entrance exam, I passed first row. Anytime people fail. आणि कसो जालें, I was in graduation in SS Dempo College. Some of my classmates was in library engrossed in some study. I asked him, what you are doing? आमी गांवांतल्यान येवपी भुरगे, हांव संदेश केन्नाय उलयताले पयलीं साकून. तो काणकोणच्यान, हांव मडकयच्यान. आमकां हो जो लार्जर हें मेळटा पळय हांगच्या सिटींतले स्टुडंट्सांक बी, तो आमकां नाशिल्लो. आतां नॅट आसा, आतां ताची गरजूय ना, पूण तेन्ना ओन्ली कनेक्ट आसलो जाल्यार तुका तें कळटालें. सो म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें CA म्हणून एक्जिस्ट आहा म्हूण त्या वेळार. सो हांव ताका विचारलें तूं कितें हें करता? तो म्हणपाक लागलो, आय एम आन्सरींग आर्टिकल, हें आमचें एंट्रन्स, CA एंट्रन्स. कशें करता ती? ही सेड इन बेळगांव. हांव उठलो, खंय म्हळें मेळटा फॉर्म? ताणें म्हाका सांगलें दत्ताप्रसाद बिल्डिंगेक फॉर्म मेळटा म्हणून. हांव गेलो, हांव फॉर्म हाडलो, हांवें भरलो. आनी म्हाका बेळगांवां कोण रावपा सुद्दां नाशिल्लो. एक आमचे कडेन मडकय टिचर रावतालो, ताका तो बेळगांवचो PT टिचर आशिल्लो. ताका विचारलें, म्हाका म्हळ्यार एग्जाम म्हणून. तो म्हणपाक आपल्या घरा कडेन यो. ताज्या घरा कडेन वचून हांवें आन्सर केलें. हांव फर्स्ट ताका पास जालो. म्हजो कॉन्फिडन्स वाडलो. मागीर हांवें आर्टिकलशीप केली आनी फर्स्ट ग्रूप सेकंड टायमाक हांव पास जालो CAचो. रिकोक खबर आसतली ती एग्जाम टफ आसता, कळ्ळें, एक एक वेळार धपके खायत रावता. सो हांव म्हाका दिसलें आतां कांय न्ही म्हणून. आनी हाजो सेकंड ग्रूप आसता इंटरमिजिएटाचो पळय, तातूंत मॅथ्स म्हाका आडखळपा लागले. एक धपको खालो, 2 खाले, 3 खाले, चवथो धपको खातकर आतां म्हळें हें म्हाका न्ही अशें दिसलें म्हाका. आनी म्हजें कितें जातालें, हांव हेवटेन हें चालू आसा म्हणसर हांगा कितें मुवमेंट कोंकणी सुरू जालें आनी कितें तातूंत वतालो. CA म्हणटा पळय तो सारको फोकस, तूं सामको तातूंत जाय. तूं बाकीच्यो लाटी करतलो, आर्टिकलां बरोवपाक वतलो आनी कितें करतलो तें जमना. सो म्हाका आतां डिसिजन घेवचें पडलें कितें तरी. इतल्याक कितें जालें, 86 एंडाक आनी सालगांवकाराचो पेपर येतलो म्हणून जाहीर जालो. आनी चंद्रकांत केणी आमचो संपादक आशिल्लो राष्ट्रमतचो, ताणें 6 म्हयने ट्रेनींग दितलो आपूण म्हणून जाहीर केलें. हांवें म्हळें आतां हांव हीच संदी घेतलो. आनी तेन्ना हांव म्हजें ऑफीस चलयतालो, हांव एकावंट्स बरयतालो. कित्याक हे एग्जाम दितना लोक बेकार रावना, फायनान्शियली तूं सेल्फ सस्टेनींग जावचो पडटा. तेच बोवाळां हांव वचून जॉयन जालो. आनी म्हजो नेचर असो
की थंय वतकर तो चंद्रकांत बाबाचे आमकां हें मेळटालें गायडन्स ट्रेनींग मेळटालें. आमी 6-7 जाण आशिल्ले, दामोदर गाणेकार, सुनीता, मागीर एक भट म्हणून आशिल्लो केतन, दुसरो आनी एक काणकोणचोच हें कोंकणी हातूंत आहा मरे तो कमिटींक बी आसता. हाजोच मेवणो, तुजो मेवणो न्ही अमनाचो हें ना तुज पळय. एनीवे तर आमी अशी 8-9 जाणां आशिल्लीं, 8 काय 9 जाण कितलीं तरी. आनी चलतना हांव सायमन शिरीश पळय. सो हें चलतना म्हजो नेचरा प्रमाणे हांव थंय बरयतालो. कितेंय संमेलन बी जालें न्ही मराठी बी, केणी बाब म्हाका धाडटालो बालाबाबाक एसिस्टंट. बालाबाबा एकटोच पणजे, म्हापश्यां बिपश्यांच्यान तो हें आशिल्लो आमचो महाबळेश्वर नायक. सो तूं वच. सो म्हाका हें उमेदूच आशिल्ली, हांव तें करतालो. आनी एट द सेम टायम त्या वेळार हांवें राष्ट्रमताचें पळय तेन्ना सगळें इंटरनेट ना, भितर सगळे स्टॅक्ड पेपर आसताले. हांवें ते पेपर काडून ओपिनियन पोल धरून सगळे त्या वेळावेले ते हांव टायम मेळटा तसो दनपारां बी हांव तें वाचतालो. सो एक म्हाका ती क्युरियोसिटी जर्नलिजमची आशिल्ली. आनी 6 म्हयने जाले आनी पेपर सुरू जावपाच जालो. डायरेक्ट ट्रेनींग सुरू जालें खंय सुनाप्रांताच्या ऑफिसांत. एक दीस चंद्रकांत बाबान आमकां गाडयेन बसयली सगळ्यांक, 8-9 जाण कितले आशिल्लीं म्हाका याद जायना, 8 काय कितले, पणजे हाडपा लागलो आनी म्हणपा लागलो आतां पेपर सुरू जातलो. आतां तुमकां म्हणपा लागलो तुमी तयार जाल्या, आतां तुमकां आपूण सांगतलो कोणें कितें करपाचें तें अशें म्हळें. पयलें म्हणपा लागलो प्रकाश पणजे जर्नलिस्ट पणजेचो ताणें जाहीर केलें. आनी मागीर बाकीच्या सगळ्याक डेस्कार. सो दॅट इज व्हेरी पाथ ब्रेकींग फॉर मी. म्हाका ओपन आवट जालें पयलें कळ्ळें. म्हणटकर थंयच्यान म्हजी ही सुरवात. म्हणटकर हांवें फस्ट चॉयस म्हणून हो घेवना, पण जातूंत म्हाका आवड आशिल्ली. म्हज्या बापायन म्हाका त्या वेळार अशें विचारलें की हें तूं कितें करता तें सारकें करता न्ही काय म्हणून, त्या तूं हें सोडटा हें करियर. हांवें सांगलें हें आतां हांव आडखळ्ळा पळय, म्हजे कडेन आतां हें म्हाका दिसना हें म्हजें फुडें वतलो म्हणून. पण हांगा म्हाका हें आसा, हांव वतलो फुडें हांगा अशें कॉन्फिडंट. तांणी कांय म्हळें ना म्हाका. सो हें जालें. ताजे नंतर 6-7 म्हयन्यांनी म्हजो जीव रावनाशिल्लो, कित्याक हांव म्हजें ध्येय दवरतालो. हांवें धरलें हांव इंग्लीश पेपरांत वतलो म्हणून. तर हांवें एक दीस कितें केलें, हांगा आशिल्ल्यान हांगा कामील पारखे आनी कोण सगळे जर्नलिस्ट बरोबरचे आसताले. सो तांचे कडेन हांव उलयतालो आनी कामाचें. एक दीस म्हाका कामील पारखेन म्हळें तूं आमकां हें आसा जागो आसा नवीन टायम्सा कित्याक येना. म्हजें तकलें भरलें तें. हांव गेलो केणी बाबा मरे. केणी बाबाक सांगलें हांव म्हळें सुनापरांत सोडटां आनी नवीन टायम्साक जॉयन जाता. कितें म्हणपा लागलो, हें कितें रे तुजें, तूं कित्याक तूं करपाक कितें जाय. हांवें म्हळें म्हाका इंग्लीश जर्नलिजम करता. आपूण तुका दिता. गोवा टुडे म्हणपा लागलो तुका जाय तें बरय. पण म्हाका हांवें म्हळें म्हाका डेली जर्नलिजमाक वचूं जाय. चंद्रकांत बाबाचें कितें आशिल्लें, नॉट वीथ बॅड दीस, पण म्हाका म्हणपा लागलो तूं विचार कर, आपूण तुका ह्या स्टेजीर सोडिना अशें सांगलें म्हाका स्ट्रेट. तुका सोडिना म्हणून. आतां म्हजेर आकांत आयलो, म्हाका तर वचूं जाय. कित्याक हांवें कितें तरी तकले दवरून हांव फुडें वतां. हांवें कितें केलें, हांव गेलो बद्द हांगा वास्को साळगांवकारागेर. थंय गेलो, विचार बी केलो ना पयलो. थंय वच जाल्यार थंय म्हाका सांगलें की राजबाब थोडे दीस हांगा आसतलो जपाना काय खंय तरी. आनी तो ना 1 म्हयनो काय अशें. आरे आतां घात जालो ना. म्हणजे हांव गेल्लो कित्याक ताका सांगतलो की बाबा अशें अशें आसा, म्हाका करियर म्हणून वता, मातशें चंद्रकांत बाबा रिक्वेस्ट कर, म्हाका रिलीज कर म्हणून. तें जालें ना. हांव परत आयलो. आतां म्हळें कितें करतलो. उठलो आनी हांव मडगांव गेलो. मडगांव थंय सुनाप्रांताचें पळयतालो बाटिकार, करेक्ट. ताका मेळ्ळो, तो तांचो मॅनेजर. हांवें सांगलें म्हाका म्हळें कांय ना, चंद्रकांत बाब म्हळें म्हाका हातूंत कर म्हणटा, पण म्हळें म्हाका वचून जॉयन जावपा जाय. हांवें म्हळें फुडें नॅशनल पेपरां वचपाची इच्छा आसा. म्हणटकर हांव म्हळें नवीन टायम्साक जॉयन जाता. तो म्हणपालो आपूण उलयता चंद्रकांत बाबा कडेन, यू डोंट वरी. तुका करियर म्हणून तूं फुडें वचूं सोदता न्ही जाल्यार तुका आपूण हें करिना, डोंट वरी, आपूण दिता लेटर. राजेश भाटीकार. राजेश भाटीकारान म्हाका
चंद्रकांत बाबाक सांगलें आनी म्हाका लॅटर दिलें आनी हांव नवीन टायम्सां पावलो. थंय सुद्दां हांव कमिटेड थंय काम करतालो तेन्ना आमी टायपरायटर कंप्युटर बी कांय ना, टक 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 करपाचें. म्हाका टायपींग येनाशिल्लें. एक हांव बिकॉमा आसतना आमकां एक सब्जॅक्ट आशिल्लो टायपींग म्हणून. ते साल्ढाणा इन्स्टिट्यूटान वचून आमी ते मळ्यांत तो टायपींग मारताले. तितलीच म्हजी नॉलेज. ते नॉलेजींतल्यान तो हय हय ते ऑफिसांत ते टायपींग मारून हांव थंय नवीन टायम्सां हें केलें. पूण म्हजो नेचर असो आशिल्लो की म्हाका इन्क्विजिटिवनेस खूब आशिल्लें. त्या वेळार देबाशीश मुन्शी हांगा टायम्स ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट आशिल्लो. आत्तां ताणें नांव घेतिल्लें रिको देबाशीश. रिको हेराल्डांत काम करतालो. हे सगळे कलीग आमचे त्या वेळार. पयलीं जर्नलिस्ट जेन्ना हांव नवप्रभात जेन्ना इंट्रस्ट घेतालो मदीं कॉलेज दनपार जाली की नवप्रभात धांवप तेन्ना सतीश फडटे तो आशिल्लो. सो ती सायड आशिल्ली म्हाका. म्हणटकर हांव उमेदीन ते फुडें वतालो. आनी मागीर कितें जालें की पुष्पा अयंगर म्हणून टायम्स ऑफ इंडियाचे जर्नलिस्ट पणजे आयले देबाशिशाच्या जाग्यार. तो गेलो ओरिसाक. पुष्पा येतकर तांचें ऑफीस पयलीं ऑफीस नाशिल्लें. तो घरा कडच्यान ऑपरेट जातालो. हांव ताज्या घरा कडेन इकनॉमीक टायम्स ते येताले पोस्टान. इकनॉमीक टायम्स ऑफ इंडिया हांव थंय वाची. म्हाका ती आवड आशिल्ली. म्हणटकच हांगा कितें जालें ताजें ऑफीस जालें तें हॉटेल न्ही रे फिदाल्गो तांचो एक हें आशिल्लो. आनी थंय ते इतले दिल्ली इकनॉमीक टायम्स आनी खंयचो टायम्स सगळे येताले. हांव ते वाचतालो. वाचून एक दीस पुष्पाक म्हळें म्हाका सांग म्हाका म्हळें जर बरोवपाक जाय नॅशनल पेपरांत जाल्यार म्हळें हांव कशें धाडप. ते म्हणपा लागले तुका तें कार्ड जाय पडटलें टॅलेक्स. तें कार्ड जाय. म्हजे कडेन म्हळें कार्ड ना. तर म्हळें हांव एक काम करूं. आनी तेन्ना नायलॉनाचो इश्यू घासतालो. तेन्ना पोस्ट ऑफीस पळय आसा थंय ते टायपरायटर कसो हाजेर टायप करप आनी त्यो टेक्स जे वताले PTI UNI म्हणटा पळय तांच्यो टेक्स म्हणून ऑफिसांनी गाडे 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 चालू बातम्यो येताल्यो पळय तश्यो आमी थंय वचप मारप. म्हजे सारक्याक ते मारूं येना. रिको आमकां हेल्प करी थंय त्या वेळार. सो थंय हांवें कितें केलें की पुष्पाक सांगलें की म्हाका म्हळें धाडूं जाय. तर हांवें कितें 1-2-3 अश्यो स्टोरी बरयल्यो. नायलॉनाचे कॉन्ट्रोवर्सी चालू आहा ती बी ताजेर बरयल्यो आनी पोस्टान दिल्ली पोस्ट केली इकनॉमीक टायम्स एडिटर म्हणून. आनी हांव डेली ते पेपर चाळटालो पळय. एक 7-8 दिसांनी म्हाका एक मेळ्ळी दुसरी मेळ्ळी आनी कितें म्हणून येता अ करस्पॉन्डंट म्हणून येता कळ्ळें. आनी स्टोरी येता म्हजी. म्हाका खूब उमेद. हांवें पुष्पा म्हळें अशें अशें येता. आतां म्हळें कितें करप. तेणें सांगलें तूं अशेंच धाड तशें जर येता. एक दीस अचानक म्हाका एक एनवलप आयलो दिल्लीच्यान आनी रेम्युनरेशन फॉर स्ट्रिंगर म्हणून. आनी थंय एक लॅटर आशिल्लें TN नायनन एडिटर आमचो करेक्ट. हें म्हजें कलीग बॉम्बे. सो TN नायननाचें लॅटर आशिल्लें की यू आर सेंडींग फॉर अस वी आर व्हेरी हॅपी स्टार्ट फायलींग. आनी म्हाका एक कार्ड आयलें टॅलेक्साचें यूज धीस म्हणून. म्हाका मेळ्ळो वचून आनी रिको म्हळें हांवूय हांगा मेंबर आतां तांचे बरोबर नॅशनल पेपराचे पळय करस्पॉन्डंट ते थंय हें करताले. सो तें कार्ड म्हाका पयलें मेळ्ळें. आनी इतलें कितें जालें इतल्यार म्हजें हें जावना. म्हाका खूब उमेद आशिल्ली. म्हजे बरोबर दिलीप देशपांडे आमचो ऑल इंडिया रेडिओचो हें आशिल्लो ताजे बरोबर हांव फ्रेंड. ताज्याय घरा कडेन हांव वतालें. एक दीस उलयत एक हांगा हे येतालो जर्नलिस्ट. गोवा कितेंय जालें इश्यू जालो कॉन्ट्रोवर्सी जाली नॅशनल लेवलाक कळ्ळें. तो आमच्या हिंदूचो आमच्या धारवाड हुबळीचो करस्पॉन्डंट तो येतालो सिनियर मनीस. सो तो रिटायरमेंटा कडेन पावत आयलो आनी तो मदन मोहन मदन मोहन MMM लायक मुदलियार MMM तो MMM मदन मोहन. सो मदन मोहन देशपांडेगेर येवन रावतालो रातचो बी तें जेवपाक. देशपांडे आमचो व्हेरी ब्रॉड मायंडेड असो उमेदी. कोणीय आयले खंयचेय जर्नलिस्ट बी ताका घरा कडेन हाडप तसो. देशपांडे रात अमकी जातकच 9 जाली न्हिदपा वचप. हांव हाजे बरोबर बसून तूं हें कितें करता तें कितें करता. ताणें म्हाका सांगलें
की आपूण आतां रिटायर जावपा आयला, एक काम कर, तूं हाका जॉयन जा हिंदू कळ्ळें, एज अ गोवा करस्पॉन्डंट. म्हणटकर कितें करचें पडटलें तर म्हणपाक इंटरव्यू आसतले खंय, चेन्नय. सो हांव चेन्नय इंटरव्यूक गेलो. थंय आमचो गोंयांतलोच एक हाजो तुमचो हेराल्डांतलो कलीग आशिल्लो तो एक, आनी 2 आयिल्ले, 4 लोक थंय इंटरव्यूक आयिल्ले. आनी आमी एन रामान आमचो इंटरव्यू घेवपाचो आशिल्लो. जालें कितें, एन रामाची एक केस कस्तुरीची मेजर इश्यू आशिल्लो तांचो इन हावस, ती केस जाली आनी तो उरलो भायर. तर आमकां दुसरे एका असोसिएट एडिटरान इंटरव्यू घेतले. आनी हे इंटरव्यूनी खूब घडटा तशी गजाल घडली. हो जो कलीग आशिल्लो ताका ती तांची लँग्वेज कळटाली, तो तामिळनाडूची. आनी एक जर्नलिस्ट आयिल्लो ओरिसाच्यान, तो इकनॉमीक टायम्सूच. हांव ताका सांगलें हांव इकनॉमीक टायम्साक धाडटा गोंयांतल्यान बी म्हणून. तो थंयचो फूल टायम तो थंय वाजेल्लो म्हणून तो हांगा हिंदूक जॉयन जावंक सोदतालो. 4 जाणांची इंटरव्यू जाले, तातूंत गोंयांक एक आशिल्लो आमचो. आनी हाणें म्हाका सांगलें आपूण म्हणपालो तांचे कडेन तांचे भाशेंत उलयलो, आपूण जालो म्हणपालो आतां तुमी फेल अशें सांगलें. आतां म्हळें कितें म्हणटलो हो तर सांगता की तूं फेल म्हणून, तुमी फेल म्हणून, आपूण गोवा करस्पॉन्डंट आपूण जातलो म्हणपालो. आनी आयलो जाल्यार म्हाका लेटर आयलें तूं चोदन एज गोवा करस्पॉन्डंट अशें आयलें. पण हांवें तांकां कितें घालें लेटर, हांव ऑलरेडी आतां म्हजो पेज जालो फूल टायम नवीन टायम्स, आनी हांव ऑलरेडी स्ट्रिंगर म्हणून इकनॉमीक टायम्साक, आनी म्हाका म्हयन्याक 250 रुपया ते धाडपा लागले. कोण, इकनॉमीक टायम्स चॅक धाडटाले म्हाका म्हयन्याक. आनी हेवटेन हिंदूचें लेटर आयलें. आतां कितें करतलो, हांवें दोगूय स्ट्रिंगर न्ही दोनीय घेतले. आनी हांव म्हाका याद जाता आमचो हो तो ब्रीज, मांडवी ब्रीज सेकंड टायम पडला पळय, बार्बोज आशिल्लो चीफ मिनिस्टर. ते दीस सांजचे म्हजेर असो आकांत, कित्याक ब्रीज पडप आनी ते मेल्ले 2 जाण काय 4 जाण वर्कर्स, ती बातमी. आनी आयतार आशिल्ल्यान मेन कोण हांव एकटोच नवीन टायम्साक. सो नवीन टायम्साकूय ती बातमी फायल करूं जाय, आनी इकनॉमीक टायम्साकूय करूं जाय, आनी हिंदूक करूं जाय. पण हांवें घामाघूम जावन आनी टायपींग न्ही तें करून हांवें तें केलें. तर ही म्हजी गाडी फुडें वताली. मुदलियार आमचो एडिटर म्हाका खूब बरो करी. ताणें म्हाका एकूच सांगिल्लें की तुका आपूण एलाव करता. हांवें ताका सांगिल्लें हे पळय अशें अशें आसा, हांव 3 पेपरां हें करता म्हणून. म्हाका ताणें एकूच सांगिल्लें, जे दिसा आपल्याक दिसतलें की तूं नवीन टायम्साक जस्टीस करूं शकना म्हणून, ते दीस तुका आपूण सांगतलो हें सोड म्हणून दोनी. हांवें सांगलें येस म्हणून ताका. पण म्हजें कितें जालें की म्हाका सडनली एक 5 म्हयन्यांनी सुमार हाजी ऑफर आयली इकनॉमीक टायम्साची दिल्लीच्यान, तूं बॉम्बे इंटरव्यूक वच. आनी बॉम्बे कोण एडिटर आशिल्लो आमचो, 90 नो बॉम्बे 9 वॉज इन दिल्ली, मुखराम भगत, करेक्ट. मुखराम भगत वॉज द एडिटर. ताका वचून मेळ म्हणून इंटरव्यू. सो हांवें म्हळें बरें आसा. म्हणटकर हांवें मुदलियाराक सांगलें म्हाका म्हळें इंटरव्यू आयलो, आनी हांव हांगा आयलो आनी बॉम्बे गेलो इंटरव्यू. बॉम्बे जर वच जाल्यार म्हजी एक वाचनाची खूब हें आशिल्ली म्हाका. हांव इंडिया टुडे हे ते आनी पारायण कशें, बाबा म्हजो मुद्दम घरा कडेन येतना तो पेडणे आसतालो, तो एक इंडिया टुडे घेवन येवप आनी एक तो फोर्टनायटली इंडिया टुडे हांवें ताजें पयलें पान धरून निमाणे पर्यंत पारायण कशें ती वाचप, इतलें हांव उमेदीन तें वाचतालो. सो थंय जालें कितें की हांव हातूंत गेलो आनी तुमची कॅबिनां आशिल्ली पळय हाजी, म्हाका थंय आवाज हे हाजेर दिसलो गाडीन 9 दिसलो म्हाका. सो ताजो शेट्टी म्हणून एक सेक्रेटरी आशिल्लो. आनी कोइन्सिडंटली हांवें जेन्ना सोडलो 15 वर्सांनी तेन्नाय शेट्टी आशिल्लो थंय. आनी ताणें म्हाका सांगलें की आपल्या वायट दिसता तुका निरोप दिवपा म्हणून, तूं पयले दीस आयला तेन्ना तूं आपल्या मेळ्ळा आनी आतां वतनाय तूं आपल्या मेळून वता म्हणून. एनीवे तर तो ताका शेट्टीक हांवें म्हळें भितर 9 आसा काय म्हणून विचारलें, कित्याक मुखराम भगत नाशिल्लो, जेवपाक गेल्लो काय कितें. तो म्हणपालो हय तूं मेळटा. यंग आशिल्लो तो सेक्रेटरी. हांवें म्हळें हय हांव मुको प्रकाश कामत, सांग म्हळें आयलो म्हणून. हांव गेलो, ताणें म्हाका भितर धाडलो.
भितर धाडलो ना हां प्रकाश म्हणपालो वळख यू वॉज सो लायवली यू रिमेंबर नो वॉट वॉर्मथ वॉज देट सीट म्हणपालो हां तूं फ्रॉम गोवा वीच पेपर यू वर्क हांवें म्हणलें नवीन टायम्स आनी कितले पेपरा सर्क्युलेशन हें तें जालें मागीर हाव यू केम हांवें म्हळें आय केम इन अ बस माय गॉड फ्रॉम गोवा हाव मेनी अवर्स 16 hours लागताले तेन्ना 16 hours वॉट इज दीस यू हॅव कम ट्रॅव्हलिंग 16 hours जालें आनी उलयता आय वॉज सेंडींग स्टोरीज सो दे न्यू माय वर्क सो इतले जालें आनी उलयता ताणें इतल्या मुखाराम आयलो मुखारामाक ताणें भितर आपयलो दीस इज प्रकाश कामत यू नो हाव ही हॅज ट्रॅवल्ड ताणें सांगलें हेजे एक रानांतल्यान मनीस येता पळय दॅट टायम ही टोल्ड यू नो 16 hours ही हॅज स्पेंट एंड कम हियर अश्यो गजाली सांगल्यो आनी तुका कितें विचारपा जाय मुखारामाक विचारलें यू वॉन्ट टू आस्क हिम एनीथींग यू नो ही इज रायटींग फॉर दीस म्हाका एकूच प्रश्न विचारलो आय वॉन्ट यू टुडे कॅन यू जॉयन हांवें म्हळें येस आय वील जॉयन वॉट हॅपन्स टू युअर पेपर शूड रिलीज यू हांवें ठोकून दिलें म्हजो म्हळें एडिटर आहा पळय तो म्हळें रियली म्हजें म्हळें हें करता खूब म्हाका हें करता आनी तो म्हळें म्हाका सोडटलो इन केस ऑफ करियर अशें सांगलें तर म्हणपालो यू गो बॅक यू वील गेट अ लेटर ऑफ एपॉयंटमेंट हांव हांगा आयलो म्हाका लेटर आयलें लेटर येतकर पयलीं हांवें मुदलियाराक सांगिल्लें तांणी म्हजें अशें जालां मुदलियार म्हाका कितें म्हणपा लागलो प्रकाश म्हणपा लागलो हे बीग पेपर्स आसता तांच्यो बीग स्टोरीज यू डोंट गेट कॅरीड पयलीं हातां पडून एपॉयंटमेंट लेटर देन यू टॉक मागीर त्यो गजाली हय आनी इतल्या तें लेटर आयलें एपॉयंटमेंट लेटर येतकर मुदलियारा कडेन भितर गेलो आनी आय टेल यू हांवें सांगलें ताका पळय म्हळें तुवें सांगिल्लें म्हाका की हें तुका सोडचें पडटलें म्हणून कळ्ळें आतां म्हळें हांव हाका वता सो ताणें म्हाका इतलें करूं ना ताणें कितें केलें ताणें म्हाका सांगलें तरी म्हणपाला आपल्या दिसता हे नॅशनल पेपराची गॅरंटी ना तुजो पयलो पगार येवनी तो पर्यंत तुका हें दार ओपन आसा अशें सांगलें म्हाका तो पर्यंत हें दार तुका ओपन आसा तुजो पयलो पगार येतकर तूं हें कर ते पर्यंत ही पिशेपणां करूं नाका तांची गॅरंटी हें करूं नाका हांवें म्हळें बरें आसा हांव डेम्पो कडेन गेलो आमचो हो आशिल्लो श्रीनिवास बाबाचो बापूय नागेश बाब म्हाका सांगलें की आपल्याक मुदलियारा सांगलां की तूं आमचो बरो हें म्हणून पण तूं मोठ्या करियरान फुडें वता तेन्ना तुका डेफिनेटली आमी सपोर्ट करता सो दॅट इज हाव आय वॉज ट्रिटेड आनीक हांवें तरी म्हाका कितें जाल्लें बाय दॅट टायम म्हाका हिंदूची खूब आवड निर्माण जाल्ली रिको रिडर म्हणून सांगतलो दर म्हाका वीक न्यूज करप आनी कितें करप शिस्त आशिल्ली जरी हांव असो करस्पॉन्डंट आसलो दे वर टेकींग मी सिरियसली आनी थंयच्यान म्हाका 500 रुपया मेळटाले पण प्रश्न 500चो नाशिल्लो आतां म्हाका डिलेमा जालो की हांवें नवीन टायम्स सोडलो पण हांवें तांकां कितें बरयलें की हांव कंटिन्यू करपाक सोदतां तुमचे हिंदूचे स्ट्रिंगरशीप आनी हेवटेन हांव जॉयन जाता म्हणून तांचे म्हाका लेटर आयलें वी वूड हॅव लवड यू टू कंटिन्यू बट फ्रॉम वन नॅशनल पेपर टू एनदर नॅशनल पेपर वी कांट अलाव यू म्हणटकर तुका तें सोड आमचो हिंदू सोडचो पडटलो हांवें हिंदू सोडलो आनी हांव फूल टायम इकनॉमीक टायम्स 15 years हांवें काम केलें आनी परत जेन्ना हिंदूची ऑपॉर्च्युनिटी आयली आय वॉज 48 म्हाका इवन इकनॉमीक टायम्सचे एडिटर तेन्ना बॉम्बे ताणें कोण आशिल्लो गो मागीर बँकिंगाक बी गेलो आय एम टॉकिंग ऑफ 2006 बँकिंगाचो नांव म्हाका विसरलो ताणें म्हाका सांगलें तूं पिशेपणां करूं नाका नाव टायम्साच्या जाग्यार इकनॉमीक टायम्स वील बी फ्लॅगशीप ऑफ टायम्स ग्रूप तेन्ना प्रकाश डोंट लीव एट दीस स्टेज हांवें ना हांवें डिसायड केलां म्हाका 5000 इमिजिएट हे धाडून दिले एक्स्ट्रा हे सॅलरी वाडोवन तरी हांव टेम्प्ट जालो ना हांवें उतर दिलां आय हॅव टू गो आनी हांव थंय हिंदूक जॉयन जालो दिस इज हाव माय जर्नी From local to Yeah. What a boom, Anna. That was the time when there was a big boom in the media. Yes. 90s and 2000s. Yes. 2006 हांव हातूंक गेलां हिंदूक गेलां दॅट टायम दॅट एक्सप्लोजन आयलें आनी टॅक्नॉलॉजी वायज 2000 म्हणजे 1990 नंतर जो बूम आयलो पळय
तातूंत टॅक्नोलॉजीची मिडिया बेनिफिटेड, वन ऑफ द बेनिफिशियरीज वॉज मिडिया, आनी ताका लागून IT टॅक्नोलॉजीची आनी सगळीच ओपन आउट जालें लिबरलायझेशना लागून, मार्केट्स ओपन आउट जाली, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलें आनी ताका लागून हे पळय एडिशन्स आसा पेपराची ती ट्रेमंडसली गांवांनी म्हणजे स्टेटींनी भायर भायर पावपाक लागली आनी त्या वेळार पेपरांचे बूम म्हणटा तो खरो. इट वॉज अ एक्सप्लोजन. वन सायड चॅनल्स, वन सायड न्यूजपेपर्स. सर लोकल टू नॅशनल नॅशनल ही जर्नी म्हजी अशी जाली. तातूंत तुमकां आतां लोकल टू नॅशनल असो कितें ड्रास्टीक फरक तुमकां जाणवलो तुमची शैली, बरोवपाची शैली? हय, फरक जाणवलो. आनी तुवें सुरवातीकच एक म्हळें तें हांव मुद्दम सांगता. म्हजो सदांच कन्सिस्टंटली तसो नेचर रावलो, कित्याक हांव गांवांतल्यान आयिल्लो आनी तेन्ना प्रेस रुमाक हे वेवामन वा कशा सावळ, बाला, सिंगबाळ प्रेमान हे लोकांनी आमकां ट्रीट केलें. म्हणटकर एक मनाक हें उरलें की फुडले जे येता तांकां आमी तशें वागोवंक जाय. आनी खुबशे कडेन अशें जाता गांवांतल्यान बी आमचे सारके येता पळय तांकां हें एलियन आसता एटमॉस्फियर कळ्ळें, न्यू एक्सपोजर आसता. त्या वेळार कोणें जर सपोर्ट केलो जाल्यार तें खूब जाता. हांव ते दृश्टीन हांव सदांच वागलो म्हज्या कंप्लीट हातूंत. नवीं भुरगीं चलयो जावं चले, खास करून चलयो, कित्याक आमच्या पेपरांनी सुद्दां ओवर द इयर्स हांवें पळयलां की चलयांक काही पेपरांनी मॅगझीन सेक्शनाक घाली तांकां हें बांदप झापड्यो. हांव तांकां खुबदां एनकरेज केल्या, आगो रावूं नाका, सांग एडिटराक, आपूण रेगुलर करता. आनी खंयचे कन्स्ट्रेंटांनी करप हें जे गुजाचो अध्यक्ष जातकर म्हाका सामकें बरें कळ्ळें की तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो पडटा. चलयो आसतकर तांकां नायट शिफ्ट जाल्यार तांकां घरा पावोवची पडटा, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी रावता जाल्यार दिवचे पडटा. अश्यो ज्यो फॅसिलिटी त्यो करचे परस हांकां एक तें हें लाय, झापडी लाय आनी मॅगझीन सेक्शनाक घाल आनी उडय. म्हणटकर तांकांय ती उठली, तांगेलो क्लरिकल कसो तो जॉब जालो. ही भावना आमच्या मिडिया मदीं हांगा जी लोकल आसा ती नॅशनलाक ना. ही सगळीं म्हजी कलिग्स तेन्ना यंग सगळीं, पण सगळीं वेगळी ग्रूप कसो सारको व्हेरी एन्थुजियास्टीक, ती म्हाका भावना तकले बसताली. म्हणून हांव हांगा इवन हांव नॅशनल पेपरां काम करतालो, पण पेपरांनी हांव विजीट करतालो. हांवें गोमंतकांत लोक जोडल्यात, हांवें नवीन टायम्सान लोक जोडल्यात, बिकॉज हांव वतालो, ते चलयो आसा, चले आसा, तांकां मेळटालो, तांचे इश्यूज समजून घेतालो की हो म्हजो नेचर. आनी ऑलवेज म्हाका तशें दिसलां की आपूण जेन्ना जेन्ना हे अशें हातूंत आसा पोजिशनाक तेन्ना हे लोकांक हेल्प करूंक जाय. तर तुम्ही सुरवातीक सुद्दां म्हणलें की कोंकणीन बरयताले, मराठीन बरयताले, इंग्लीश बरयताले. सकाळी म्हाका सर राजदिलेकार म्हणलें इट्स अ व्हेरी रेअर ब्रीड ऑफ जर्नलिस्ट हू कॅन आर मल्टीलिंग्वल. ह्या तिनूय भाशांनी आपल्या स्वताक एक्सप्रेस करपाची ही जी पॉवरफुल स्कील आसा, सो ताजो तुमकां कसो उपयोग जालो? ताजो खूब उपयोग जालो. एक म्हणजे तुका सांगता की आमच्या देशांत एक प्रॉब्लेम आसा की आमकां, हांव ताका आमच्या गोंयांत सुद्दां म्हणटा रिपब्लीक ऑफ इंग्लीश एंड रिपब्लीक ऑफ वर्नेकुलर म्हणून हें नांव म्हजें. इवन NGOs आहा पळय, ओवर द इयर्स वेर आय वॉज वर्कींग, एक कंप्लेन पेपरान तुमी कवर केलेत ना. हांव करता नवीन टायम हातूंत नवप्रभाकय पळयता केन्नाय, सावळना तेन्ना, आनी हांव सुनाप्रांतांत. सो हांव वर्नेकुलर पेपर जाणा, पण इंग्लिशींत ती प्रेस नोट नवीन टायम्स, गोमंतक टायम्स आनी हेराल्डा आयली ना तेन्ना, म्हणजे आयली ना अशे भावनेन कांय हेवूय वागताली. आनी हे सायडीच्यान वर्नेकुलराकूय तशीच की तांकां ते इंग्लिशी बी दिवं जाय म्हणून केन्ना तकलें येना आशिल्लें. हाका जोडपी हांव, संदेश, आमी अशे जे मल्टीलिंग्वल जर्नलिस्ट ते आमी हें काम सदांच केलां आनी ताजो समाजाकूय फायदो जाता. आनी एज अ जर्नलिस्ट हांव एक गजाल सांगता तुका, नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खुबदां मिडिया डिस्टॉर्ट करता. मुद्दम करता अशें न्ही, थोडे मुद्दम मिस्चिवस जर्नलिस्ट आसता, ब्लॅक शिप्स, पण सगळे आसना. खुबदां आतां एक पुष्पा अयंगर हांगा आयिल्लें, ताका कोंकणी कळनाशिल्ली, ते म्हाका विचारताले, अरे तो अशें कितें उलयता तें कितें, ताका तें सगळें हांव एक्सप्लेन करतालो. काही वेळार कितें जाता, नॅशनल लेवलाचेर एक झैल सिंग म्हणून प्रेजिडेंट आशिल्लो, कळ्ळें, ज्ञानी झैल सिंग. ज्ञानी तो, वगीत ताका टायटल नाशिल्लो, तो इंटेलिजंट मनीस, पण ताका इंग्लीश ज्ञान नाशिल्लें, तो केन्नाच इंग्लीश उलयनाशिल्लो, काय करना. ताजें तुका आतां हार्टाची गजाल सांगता. हांगा दिलीप आमचो देवाशीश मुंशी म्हणून आशिल्लो पळय, तो हांगा आयलो. हे हाका हांव वचूना, जैल सिंगाची एक
तूं गेल्लो काय नकळो म्हाका याद जायना. जैल सिंगाची एक प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली राजभवनाचेर आनी ते प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्यांची वळखी कर खंय म्हाका देबाशिशान सांगलें. देबाशिशाक म्हऱ्याक आयलो, आपका नाम क्या? आई एम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. तो कितना साल आपका? 27. अकेले रहते हो, शादी हुआ क्या? आई एम जस्ट टेलिंग यू. ते सगळे विचारले आनी ताका कन्सर्न ह्या भुरग्याचो. प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कित्याक पडूं जाय? तूं अकेले रहते हो, तूं हें करता, तूं तें करता. हो आमचो इंट्रिन्सीक नेचर. करेक्ट. हो जैल सिंग जेन्ना एका ताजो एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली, हें तें टेम्पल हें जालें तेन्ना, गोल्डन टेम्पल. करेक्ट. आनी ताजे हातूंत कॉन्ट्रोवर्सीक तो सांपडलो आनी इंदिरा गांधीच्या हातूंत ताणें एक असो स्टेटमेंट केलो की काही तरेन ताजेर प्रेशर घालताले तूं रिजायन जा म्हणून. त्या वेळार ताणें अशें एक स्टेटमेंट केलो हिंदींतल्यान की आपल्याक जर पार्टी प्रेजिडेंटान झाडू सुद्दां मार म्हणून सांगलो जाल्यार आपूण मारतलो. वॉट वॉज दॅट पॉयंट? दॅट पॉयंट वॉज अबावट लॉयल्टी टू द ऑर्गनायजेशन. आज मदीं हांगच्यान ते पार्टी फॉर वॉट? पावर धांवतात, सेल्फीश कशें. करेक्ट. आनी अशा वेळार तो डेडिकेटेड मनीस सांगता आपल्याक सान्न मार जाल्यार सुद्दां आपूण सान्न मारतलो पार्टी प्रेजिडेंटान. ताजें कितें म्हणून आयली दयन करून सोडली ताजी देशभर मिडियान. कितें म्हणून घालें की तो इंदिरा गांधीच्या घरांत झाडू मारतलो म्हणटा म्हणून. म्हणजे ताका सामको कचरो करून उडयलो. हातूंत ते जर्नलिस्टान मुद्दमूय केलो अशें ना. ताका कोणें तरी ताणें विचारला हे क्या बोलता है, ताणें तें अर्दवट कितें सांगलां आनी तें. पण हो जो मनीस आसा अशे लोक आमचे काही वेळार पॉलिटिकल लिडर्स डबल टॉक करतात, मिस्चीफ करतात, हें सगळें खरें. पण नॉट ऑलवेज. समटायम्स आमचे लोक मल्टीलिंग्वल नासतात जर्नलिस्ट. ताका लागून अश्यो गोश्टी घडटात. सो ताका लागून दॅट इज व्हेरी गूड टू अंडरस्टँड. आनी एक ल्हान इन्सिडंट सांगता. आमचो मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनीक पणजे इलेक्शनांत पर्रीकारान एक स्टेटमेंट केलो की आप काय कोण आयिल्ले कितें तरी ते कितें तरी पयशे वाडटा म्हणून. चिंबला नोटी वाडटात काय कितें आनी अशें कितें. आनी ताका नोटीस आयली इलेक्शन कमिशनाची. ताणें स्टेटमेंट केलो ताका मतां आपल्याक दिया म्हणून कशें घ्या. ते बरोबर ताका नोटीस गेली. आनी हांगा तेच पयले दिसा इलेक्शन दिसा हांगा गर्दी जर्नलिस्ट भरिल्ले नॅशनल लेवलचे. करेक्ट. तर जालें कितें ते जर्नलिस्ट हाज्या फाटल्यान लागताले. सकाळीं इलेक्शनाचे हाका राविल्लो तो वोटिंगाक. थंय बाय चान्स हांवूय आयिल्लो आशिल्लो आनी तो आनी वेलिंगकार दोगी आनी तांचे टसल जाल्लो. तें चित्र बी हांवें म्हजो हिंदूचो हें आयिल्लो फोटोग्राफर नॅशनल एडिटर ताका तें बेस्ट पिक्चर हांवें दिलें. ताजे नंतर पर्रीकाराक तो भाजी खातालो इलेक्शन ऑलवेज थंय करतकच चल्यांक घेवन बसून भितर कोण्णा येवं नाका म्हणून भायर वॉर्निंग दिल्ली कोण जर्नलिस्टांक घेवप ना. पूण म्हजे पर्रीकारा कडेन संबंद बरे आशिल्ले. ताणें म्हाका एलाव केला म्हज्या फोटोग्राफरान. तो फोटो हिंदूचेर आयिल्लो. सो पॉयंट त्या वेळार कितें जालें हे सगळे जर्नलिस्ट भायर सगळी गर्दी पडिल्ली चॅनलवाले बी. आनी ते भायर आयलो पर्रीकार आनी नॅपच्यून हॉटेल पणजे आहा पळय ताज्या मुखार गोविंदा बिल्डिंगे पर्यंत ताका चेज केलो आनी थंय ताका सरावंड केलो सगळ्यांनी. आनी ते विचारपा लागले तुवें कितें म्हळें. तर पर्रीकाराची हे तकली हें न्ही फीन. हाणें पयलीं टोलयलें तांकां की अशें आपणें म्हळां आपणें तशें म्हणूं ना आपणें कोंकणींत म्हळां. आनी जेन्ना सामकें हड्ड्यार येता अशें दिसलें सामकें लागता म्हणून तो म्हणपा लागलो वेट हियर इज द नॅशनल जर्नलिस्ट युअर प्रकाश कामत फ्रॉम द हिंदू. ही नोज कोंकणी एंड इंग्लीश. ही वील एक्सप्लेन टू यू वॉट आय हॅव सेड. अशेंय आसता हें आपलें हें करपाक आनी ही वील एक्सप्लेन टू यू म्हणपा लागलो वॉट आय हांवें हालें ताका हांव कित्याक एक्सप्लेनेशन करूं तागेलें. हो आपल्याचें हड्ड्यार आयलें तें म्हजेर घालूं सोदता. सो अशे पॉयंट्स आसता. पूण हे मल्टीलँग्वल आसप आमचे सारके देशांत जंय इतली लँग्वेज डायवर्सिटी आसा थंय वर्नॅक्युलर आनी हें आसप गरजेचें. सो मेनी टायम्स म्हाका हाजी एडवेंटेज जाल्या. आय वील टेल यू एनदर केस. रामनाथी दर जुनाक BJP पावरी येवचे पयलींचें सांगता हांव.
14 वर्सां फाटले 11-12 वर्सां फाटले दर जुनाक एक हें जाताली परिशद जाताली चिंतन बैठक म्हणून विश्व हिंदू परिशदेची आनी तातूंत सगळे क्रीम येताले लॉयर्स हे ते सगळे तांचे आनी त्यो बैठकी एक तुमकां सांगता म्हाका थंय हातूंत भितर हे आमचे बरे मागपी म्हाका भितर सोडटाले आनी तांच्यो सगळ्यो त्यो बैठकी हिंदीत चलताल्यो कळ्ळें म्हणटकर हांव बरे भशेन ते आयकप शांतपणान आनी ते म्हाका असो आपलोच कसो हिंदू म्हणटकर काही लोकां कडेन म्हाका एडवेंटेज जाल्या सदांच हिंदू हो हांचे दृश्टीन एंटी इस्टॅब्लिशमेंट एंटी हिंदुत्वा पेपर पण काही लोकांचो वडाचे सादे आमचे गोंयकारां सारक्या समज की हिंदू पेपर म्हणजे तो आमचो पेपर म्हाका हे हाजो खूब एडवेंटेज जाला आनी थंय अश्यो आज ज्यो काही गोश्टी घडटात तेन्ना हांवें त्यो आमच्या पेपराक धाडिल्यो काही वेळार पेपरान त्यो छापुना कित्याक तांकां दिसतालें एका वेळार हो कितें कितें हें घालता काय म्हणून धाडटा काय म्हणून पण आज जेन्ना सादी गोश्ट सांगता जेन्ना आज परत परत येता की BJP नॅशनल लेवलाचेर पार्लमेंटां एकूय कॅन्डिडेट मुस्लीम ना म्हणून हें डिस्कशन हे मिटिंगांनी जातालें आनी अशें जातालें की अशी स्टेज हाडूं जाय आमी की आमकां एकूय तांचे कॅन्डिडेटाचेर डिपेंड रावपा जायना पार्लमेंटाक किंवा खंयच्याय हातूं एसेंब्ली अशीं डिस्कशनां हे लेवलाचेर तसले मिटिंगांनी जातालीं म्हाका केन्नाय खुबदां दिसता की काही गोश्टी हांवें त्या वेळार बरयल्यो पेपरान त्यो छापून आशिल्ल्यो ताका काही वेळार तें दिसता की हो खुबूच भडक बरयता पण हांव रियलिटी बरयतालो पण हांव काही वेळार काही नांवां घेवंक शकनाशिल्लो सो मे बी पण पॉयंट सांगपाचो असो की वर्नॅक्युलर आनी मल्टीलिंग्वल आसता तेन्ना ही एडवेंटेज डेफिनेटली आसता तुमच्या करियर एरान म्हणटा कितलीशीं सरकारां आयली पडली हो फूल एरा तुम्ही पळयलो असो खंयचो पॉलिटिकल फिगर म्हणा किंवा अशें खंयची फेज आसा दॅट वॉज लायक द गेम चेंजर इन द पॉलिटिकल एरेना ऑफ गोवा गोंयांत पर्रीकाराची जी फेज आशिल्ली पळय ती खूब अशी म्हणजे ती तरांनी म्हणपा जाता म्हणजे ताका बरी हें आशिल्ली ताका एक एक्स्ट्रीम सायडी आशिल्ली काही वेळार ताजे पळय डिसिजन्स जाल्यात हां पण सुरवातीक जेन्ना तो पावरीर आयला ताजे तुका एक एग्जाम्पल सांगता आनी ताजें रिलेवन्स आतां तुका दिता इंट्रस्टींग पर्रीकारान पयलें कितें केलें की काँग्रेस एक स्प्लीट केलो वर्टिकल स्प्लीट आनी सार्दिनाचो ग्रूप जो भितर हें जातालो की आपल्याक CM करचो ना म्हणून काँग्रेस ताका घेवन BJPन आवटसायड सपोर्ट दिवन सरकार केलें आनी 11 म्हयन्यांनी ताणें तें पाडलें उडयलें आनी दुसरे खेपे स्प्लीट मारलो काँग्रेसीक वेगळो आनी हे खेपे स्ट्रेटजी चेंज केली तांकां कितें सांगलें तांकां की तुमी जर म्हजे बरोबर येतले तुमी पार्टी जॉयन जावचें पडटलें कित्याक BJP सरकार करतलो आपूण कळ्ळें आनी खलप जो केन्नाच शक्य नाशिल्लें जॉयन जावपाक अशे लोकां म्हणजे हाजेर म्हणटा तूं आयडियोलॉजीचेर खलप रवी नायक हांकां घेवन भितर हाडले आपूण मुख्यमंत्री जालो आनी हाका हें केलो म्हणजे जेन्ना तुका दिसता की काँग्रेस बरे तरेन BJP डिफीट करूंक शकची नाशिल्ली सो ताणें अशे तरेन ताका खावटी घाली दोन वर्टिकल आनी मागीर अशें सो आज जें फाटलें राजकारण महाराष्ट्रांत जें घडलां जें फडणवीसान केलां तें हें महाजन ही बुद्ध दिवपी पर्रीकाराक प्रमोद महाजन आशिल्लो हांगा तो ताका सगळें गायड करतालो की ही काँग्रेस तुका इजिली अप्रूट करपाक जावची ना शक्यच नाशिल्लें तें जे पद्दतीन आमचे मतदारसंघ आशिल्ले मायनॉरिटीचे डॉमिनन्स आनी कितें तें शक्य नाशिल्लें BJP पण एक धूर्तपणान ही चाल खेळून काँग्रेसींतली जी ग्रीड आनी एका हाणें सोंपना तरी दुसऱ्यांक येता ग्रीड दुसरे ग्रुपाक दोळे मुखार दिसता 11 म्हयन्यां व्हरून हांकां मेकळे केल्या म्हणून दुसरो ग्रूप तयार जाता सो कितले सेल्फीश आनी कितले हे ग्रिडी दुसरे सायडीन काँग्रेसीचे लोक आशिल्ले पळय तेंच हाणें फॉर्म्युला तोच वापरलो दोनूय पार्टी पळय ज्यो पार्टी हें जायना अश्यो दिसता तांकां ताणें सारकें फोडल्या आनी हें सरकार केलां म्हणटकर ह्यो स्ट्रेटजी ज्यो आसतात
त्यो जर्नलिस्टान पळोवच्यो पडटा कळ्ळें हय आनी खूब वेळार अशी सिच्युएशन्स येता की एक इन्सिडंट घडलो एक आमचो माविन गुदिनो आहा पळय ताका पर्रीकारान हातूं व्हेलो सुप्रीम कोर्टान व्हेलो ऑन हें आमचें कितें तें पावर स्कॅमाचेर आनी तेच माविन गुदिनोक तो घेवपाक तयार जालो आनी बॅकग्रावंड तयार करपाक लागलो इन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ऑफिसांत आनी अशें तशें अशें ताका आमी कायलोळ्यो म्हणटा तश्यो कायलोळ्यो करपाक लागलो तें फुडलें ही ताजे पयलींची स्टोरी सांगता ही 1-to-1 स्टोरी तर तो कायलोळ्यो करपाक लागलो प्रेस कॉन्फरन्स हांव आनी म्हजे बरोबर राजेंद्र देसाय आशिल्लो आनी हें केन्ना हें बरें पयलीं तेन्ना मोबायल बी ना म्हणटकच राजेंद्र देसाय आनी हांव सकयल देंवले ऑफिसाच्या इतल्या पर्रीकार आयलो प्रेस कॉन्फरन्स सगळे गेल्ले आनी पालो अशें तशें उलोवपाक लागलें हांवें म्हळें तूं सांगू नाका तुवें म्हळें कांयच दवरूं नाशिल्लें माविनाक हें करपाचें लोक म्हळें चर्चा करतले वता वता थंय उलयतले हां पर्रीकारान पळय माविनाक घेतलो कितें तरी केल्या भानगड कितें तरी खाला आसतलें बी 1-to-1 आं हाणें न्ही हांवें अशें ताका म्हळें आनीक राजेंद्र आशिल्लो बरोबर आनी आमी गेले तोवूय गेलो हय म्हाका सांजचो 5:30 5:45 गोमंतकांतल्यान हाजो फोन राजेंद्राचो प्रकाश बाब एक प्रॉब्लेम जाला कितें जालें रे तर म्हणपाक लागलो पर्रीकाराची शुगर भयंकर वाडल्या 300-350 वयर आनी तो म्हणटा आपल्याक म्हणपाक लागलो आनी कोणें म्हळ्यार जातालें प्रकाशान आपल्या अशें कशें म्हळें की पयशे घाल्या म्हणटलो म्हणून लागलें म्हणपाक लागलो आपल्या धेप्याचें आमंत्रण आशिल्लें तागेलें तें शिपिंगाचें इनॉग्रेशनाक तें सुद्दां आपूण वचून हांव आपणें घरा कडेन रावला हांवें मागीर ताका फोन केलो आनी मातसो सांगलें बाबा रे म्हाका म्हळें तुवें पयशे घाल्या म्हणपाचें ना पण म्हळें हें पळय जें पॉलिटिक्स आसा तें अशें आहा ही पयली जाली आनी तुवें सांगलें तेन्ना हांवूच तुमच्या हाजे बरोबर उबो रावपी थंय जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक तो ताका हें करपाक लागलो पर्रीकार तेन्ना हांवें म्हळें हांव सांगता कोण सांगता तुका तूं आशिल्लो तेन्ना काय विचारता ते रिपोर्टराक तूं आशिल्लो तेन्ना माविना हें करता तेन्ना हांवें हांव आशिल्लो म्हळें तुवें म्हळां ना म्हणून सांग म्हळें तूं कळ्ळें न्ही असो हांवें तसो हें करूं नाका तो रिट्रीट केलो ताणें जालें आनी हांव घरा पावता थंय आसा म्हाका मोबायलाचेर फोन करता हांवें म्हळें कितें जालें म्हाका म्हणपाक लागलो आरे म्हणपाक लागलो पॉलिटिक्सां हें अशें करचें पडटा पूण तुका एक सांगता म्हणपाक लागलो आपूण कितें पळय करतलो तें तूं पळयतलोच म्हणपाक लागलो म्हाका म्हळें कसलोच इंट्रस्ट ना पण म्हळें तूं त्या जर्नलिस्टाक म्हळें हें करतालो पळय तें म्हळें म्हाका एक्सेप्ट जायना म्हणून तुका ऑब्जेक्शन म्हळें हांवें घेतलें जर्नलिझम कोण आणि कोण अस्पायरिंग कोण आसा फॅमिलीन ऑर हॅव यू ना गिवन देम द हां तूं जर्नलिझमाक म्हणटा जर्नलिझमांत कोण म्हजी चली येवना चलो येवना अजून चलो ल्हान आसा ऑफकोर्स ताका फूड तो आतांच कॉमर्स हातूंत आसा सर जर्नलिझम रिटायरमेंट तुम्ही जर्नलिझमांतल्यान घेतले हय. बट तुमचे जे कार्य आसा फॉर टुवर्ड्स द सोसायटी तुम्ही डिसेबिलिटी रायट्स हातूर वावर चालू आसा हाऊ डीड यू मूव टू दिस न्ही बेजिकली कितें जालें की हिंदूक काम करतना 15 वर्सां एक स्मॉल स्टेटीन काम करतना तुका स्टोरीचें हें जाय पडटा आनी तातूंत हांवें डिसेबिलिटीची लॉट ऑफ स्टोरीज केल्यात तांचे कन्सर्न्स तांचे इश्यूज आनी तें करतना इवन हांवें हाजेर केल्या खंयचे आतां अर्ज आहा पळय तांचे बरोबर हांव काम करतां सो कमर्शियली सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड जेन्ना जेन्ना इश्यूज जाल्या कोणाचे सेक्शुअल एब्यूज ऑफ विमन वर्क प्लेस आनी कितें तातूंकूय हांव ओपन हार्टेडली देंवलां सतीश सोनाक एडवोकेट सतीश सोनाक हो म्हजो क्लोज फ्रेंड आशिल्लो आनी ताजी जी ही हें आशिल्ली तातूंत हांव हातूंत देंवतालो कंप्लीट कळ्ळें दुसरें मुवमेंट RTIचो संदेश आसा हांवें बरें थंय घालें न्ही की हांवें लिडरशीप म्हणून संदेश आनी हांव जॉयंट लिडरशीप आमी 7 म्हयने आमी कसो तग मारला पळय ते आमीच जाणा सर तुम्ही जो प्रश्न मुद्दो हाडलो तो दुसरो प्रश्न हय. आशिल्लो 1997 हय the historical and the most successful event हय. agitation जे हय. आशिल्ले that was led by हय. Bush and तुम्ही त्यांना हय president हांव आशिल्ले. प्रेसिडेंट Sir, वॉज can you सेक्रेटरी just walk us through those, या that particular तेन्ना कितें जालें की एक दीस अचानक एक प्रेस कॉन्फरन्सीक चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे सडनली म्हणपाक लागलो ताचे आल्तिना वेल्या हातूंक जाल्ली प्रेस कॉन्फरन्स आनी वी वॉन्ट टू ब्रींग रायट टू इन्फॉर्मेशन बट आय टेल यू
यू पीपल रायट समटायम नॉनसेन्स म्हणपा लागलो. वी वॉन्ट टू ऑल्सो सी दॅट इज पनिश्ड. हांव बी घरा आयल्यान हांवें संदेश हांवान वयर रावतालो, संदेशूय वयर रावतालो आल्तिनार. अरे संदेश हें कितें? आमी दोगी वचिता RTI आमी पळयताले त्या प्रमाणे पॉझिटीव एक्ट टू गीव इन्फॉर्मेशन. सडनली हाका हें खंयच्यान आयलें? तर आमी बसले आनी येवजिले जाल्यार नायलॉनाचें तेन्ना हें चलतालें आनीक पंचायतीचें इन्फॉर्मेशन वतालें आनी खंयच्यान इन्फॉर्मेशन वतालें. ते वेळार राणेचे तकले कोणे तरी तो थॉट घालो की हें दी, एका हातान दी, दुसऱ्या हातान शेणी तुजे कडेन दवर. ताणें कितें केलो? एक्टाचो हें तयार केलो. ना नायलॉन कोंकण रेल्वे विली डिसोजाच्या वेळार. सो ताणें अशें केलें की एक्ट तयार केलो आनी तातूंत एक क्लॉज घालो, हें तुमकां इन्फॉर्मेशन तुमचो रायट. सो रायट जेन्ना आसता तें इन्फॉर्मेशन कशें वापरप इज माय चॉयस. कळ्ळें? हांव तें पेपरां दिवं शकता, हांव तें पब्लीक खंय बऱ्यो छापून तें खंय इन्फॉर्मेशन हांव लोकां मुखार पब्लिकली उलोवं शकता. दॅट इज माय चॉयस. एकदां तुवें दिलां, तूं जेन्ना इन्फॉर्मेशन सरकार दिता इट इज ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज अंडर द एक्ट. पूण तुवें कितें म्हळें की वयर दिलें इन्फॉर्मेशन तुवें जाल्यार रायट, वी आर गिवींग यू इन्फॉर्मेशन. हावेवर इफ यू मिसयूज द इन्फॉर्मेशन यू वील बी पनिश्ड. आनी पनीश करपी कोण? तुवें थंय म्हणूं ना इट इज हायर ज्युडिशियरी पनीश करतली म्हणून. तुवें ऑथॉरिटी, गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी, फाल्यां चीफ सेक्रेटरी जर त्या ऑथॉरिटीचेर बसलो, तो डिसायड करतलो गव्हर्मेंटाचें इन्फॉर्मेशन प्रकाश कामत हेज मिसयूज ऑर इकॉनॉमीक टायम्स हेज मिसयूज. वी टूक ऑब्जेक्शन टू दीस आनी आमी सतत ताजेर 7 म्हयने गेले. त्या वेळार ट्रेमंडस युनिटी आमचे मदीं आशिल्ली जर्नलिस्टां मदीं एट द सेम टायम. पण मदीं एक असो इन्सिडंट घडलो. त्या वेळार दर वर्सा हें जे 16 नोव्हेंबर प्रेस डे, करेक्ट? प्रेस डेक गूज आनी एडिटर्स गिल्ड एक जावन इन्फॉर्मेशना बरोबर फंक्शन करता. ते वर्सा कितें जालें, हांवें पयलींच सांगलें आमी ठरोवन की आमी कोऑपरेट करचें ना, पयले एक्टांतले ते काडा. हें आमचें पालोवपाच आशिल्लें. आमी हें काडले शिवाय आमी 9 कितें तरी सेक्शन 9 तें काडा जाल्यार आमी तें करता येता. सडनली आमचे भितर एक हें जालें की ओवरनायट रातचें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. इन्फॉर्मेशनाचो डायरेक्टर आशिल्लो, म्हाका बरें मागपी आशिल्लो. ताणें म्हाका सांगलें तुमी येना, तुमचीच गोची जातली. कित्याक? एडिटर्स गिल्ड आमचे बरोबर आसा. एडिटर्स गिल्ड जें आमकां सपोर्ट करतालें इन एजिटेशन, सडनली गव्हर्मेंटा बरोबर वचून फंक्शन जाता. आतां आमकां पवित्र घेवचो पडलो. हांव संदेश आमी म्हळें कितें करुया, आमी ठरयलें फाल्यां सगळ्यांक उलो मारपाचो, येयात तुमी म्हणून. कळ्ळें? आनी आमी एक स्ट्रेटजी ठरयली. आमी गेले कला अकादमी फंक्शन, राणे CM चीफ गेस्ट, डॉमिनीक फर्नांडीस वॉज द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर. ना आमी बसले, आमी हें घाली लायिल्लें, काडी लायिल्ली ना हाताक, आनी सगळे बसले. आनी ताणें म्हाका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरान सांगिल्लें की सिन्स तुमी येता तुका एक फ्लावर दिवचे पडटले, बुके. हांवें म्हळें ओके बरें आहा. तर ताणें आपयलो गुज प्रेसिडेंट. हांव गेलो, बुके घेतलो आनी आयलो सकल आनी स्टार्ट मारलें भाशण. कंटिन्युअस हांव जवळ जवळ 10-15 मिनटां राणेक डायरेक्ट अड्रेस करून तुमी बिट्रे केला, तुमी हें केलां, तुमी तें केलां. एक शब्द काडनासतना राणे कंप्लीट आयकलें, कांयच म्हणूं ना आमकां, आनी एक्सेप्ट केलें कंप्लीट. आनी तो गेलो. आनी ताजे नंतर तो एक्ट तांणी रिपील केलो. कित्याक? आमी युनायटेड रावले म्हणून. हां, ही रिमूव्ड दॅट क्लॉज. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन ताजे नंतर काही वर्सांनी, कांय वर्स 2 वर्सांनी, म्हाका याद जायना, हांगा अरविंद केजरीवाल तेन्ना नॅशनल लेवलाचे RTI मुवमेंट करतालो. आनी आमी कितें केलें तेन्ना, संदेशाक याद आसतली, आमी डॉमिनीक फर्नांडीसाक धरून आमी डायरेक्टराक घेवन आनीक हो आशिल्लो आमचो लॉ सेक्रेटरी सुबण्णा, ताजे कडेन म्हजें बरें आशिल्लें क्लोजनेस. तें आमी हें करून तांचे कडेन ड्राफ्ट घेतलो, कितें एक्ट तुमी पास करता म्हणून. तो जर पळय जाल्यार
वॉट नॉट टू गिव असो तामिळनाडूचो जयललिता मॅडमाचो एक्ट आनी हाडिलो कॉपी करून आनी तो ते पास करपाचे आशिल्ले. आमी बसून दीस रात मिडनायट ऑयल बर्न करून म्हणटा तशें आमी तो एक्ट कंप्लीट चेंज केलो. आनी वेल्यान एक मदीं इन्सिडंट घडिलो. एक दीस म्हाका कोणें सांगलें की मांडवी हॉटेलांत जस्टीस सावंत आयला म्हणून मांडवी आपयलो आनी येस कॉन्फरन्स आनी जस्टीस सावंत वॉज हेड ऑफ रिटायर्ड जज फ्रॉम हे आमचो हायकोर्ट बॉम्बे हायकोर्ट. तो प्रेस कावन्सील ऑफ इंडिया हेड करतालो. सो तो आयलो. हांवें ताजी अपॉयंटमेंट मागली. तूं आयला म्हजे बरोबर या आमी मेळ्ळे आनी हांगा ताका आमी मेळ्ळे. ताका सांगलें अशें 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 जालां आनी CM अशें अशें म्हणटा. येस एक काम करता म्हणपालो आपल्या कडेन एक्टाचो ड्राफ्ट आसा म्हणपालो गूड लेजिस्लेशन वी आर गोईंग टू कम आउट वीथ. तुमी तो व्हरा म्हणपालो. आमकां ताणें तो दिलो. आमी तो एक्टाची बेज एक फंक्शन दवरलें वीथ आमचो डेस्मंड डिकोस्टा जज आशिल्लो. ताका उलोवपा लायलें. तें घेतलें आनी आमी सरकारा बरोबर बसून आमी तो कंप्लीट एक्ट चेंज केलो. आनी इतलें सुद्दां केलें की जे सोसायटीज कंपनीज जातूंत गव्हर्मेंट इल्लो सुद्दां स्टेक घालता तांचें सुद्दां इन्फॉर्मेशन येवचें म्हणून. तर मागीर कितें जालें अरविंद केजरीवाल एक हातूंत आनी हांव सतीश आमी RTI एक्टिविस्ट म्हणून ते फंक्शनां आशिल्ले. ताणें एक प्रश्न केलो स्टेजीर रावन की गोवा एक्ट आपूण पळयता आपण कितले स्टेटीचे एक्ट पळयल्या. गोवा एक्ट एक वन ऑफ दी बेस्ट एक्ट. ते एक्टां अमक्यो अमक्यो गोश्टी त्यो कश्यो आयल्यो म्हणून. तेन्ना हांव उबो रावन ताका सांगलें आनी तातल्यान मागीर ताजे कडेन म्हजी क्लोजनेस आयली. पण पॉयंट सांगपाचो म्हणजे असो आमचो एक्ट आशिल्लो कळ्ळें न्ही. पण तो मागीर कितें जाता सेंट्रल एक्ट 2005 येतकर तो ओवररायड जालो आनी तो गेलो. Just to add, दोन गजाली तुम्ही तर इम्पॉर्टंट जर्नलिस्ट आसा म्हणून एक full assembly was on one side. Correct. They were unanimous on this thing that ते जे सेक्शन आसा ते उरपाक जाय आनी जर्नलिस्ट दुसरी वचन जाय अशी परिस्थिती आशिल्ली. आनी त्या परिस्थिती भितर तांणी तो एक्ट पास केलो खूब लेट अवर्स पास केलो. जस्ट आय विल से इट लेट कांयच थाराय नासतना everybody in protest shouted slogans and walked out. Perhaps the only incident where in the assembly journalists stood and shouted slogans and walked out. ना इतलें जावपाक कारण अशें की त्या दिसाचें सेशन जाता आमकां कळ्ळें तो पास जाता म्हणून. आमी ऑपोजिशन लिडर पर्रीकराक मेळ्ळे, आमी जल्मीक मेळ्ळे, सुरेश सगळ्यांक मेळ्ळे, ऑपोजिशनाक मेळ्ळे, मिनिस्टराक मेळ्ळे इन्फॉर्मेशन. आनी हें करूं नाका आमकां ताणें अशें इम्प्रेशन दिलें की ते करचें ना म्हणून. पण सगळे युनेनिमस जाले आनी 8:30 कितल्याक एक्ट तांणी युनेनिमसली पास केलो. ना पयलीं सांगता पास केलो. आमचे लोक वर्कअप जाले. आमचो सागर जावडेकर सिनियर जर्नलिस्टान सागर इतलो हें जालो इमोशनल. हांव असो धरून रावलो सागराक तरी ताणें काडून पेपर्स मारले भितर एसेंब्लीक. पण जर्नलिस्ट म्हणून ताजो व्हडलो इशू जालो ना. मागीर आमी सकयल आयले आनी आमी सेक्रेटेरियेटचे दार ब्लॉक केले आनी राणे आनी सगळे एकान एक जल्मी फाटल्या दारान गेलो फाटल्यान गेलो. एकूच राणे आमी इतले स्लोगन मारले कितें केलें आयकत तो गेलो. सो येदे व्हडले ते हिस्टोरिकल ऑल दी पॉलिटिशियन्स आज शक्य जाता. So much so की ताणी ते गव्हर्नराकडे गेले आणि ताणी वचून थंय हें दिलें की नो दॅट सेक्शन इज टू बी ड्रॉप. बिकॉज जालें कितें की मेन एडवांटेज ऑफ दॅट होल थिंग वॉज दॅट द पीपल हू हॅड टू बी पनिश्ड ओके वेर ओनर्स पर्सन हू publishes it or writes it. So publisher, owner of the and the owner. So ते आमच्या बरोबर आयले. We sought support and तांकां वचून झाले एडिटर्स आनी ओनराक बी फालतू भितर उडयतले देप्या भितर उडयतले अशें जालें. सो देन वी गॉट सपोर्ट ऑफ एवरीबडी. सो तो सपोर्ट जेन्ना मेळ्ळो वी कूड बॉयकॉट ऑल्सो देम. वी डिसायडेड टू बॉयकॉट एवरीबडी. कोणाचेच प्रेस कॉन्फरन्स कवरच करप ना कांयच ना प्रेसाक प्रेस कॉन्फरन्स आपल्याला वचत ना कोण अशी परिस्थिती.
So that was, and then we started agitation all over in Goa. सगळ्या आमच्या बरोबर आम्ही सगळ्या गोंयवर एजिटेशन स्टार्ट केलें. One of the major agitations in Yes. But the first Right to Information Act in India. Yes. Like that. Under protest. Yeah. Under British Agitation. That was the first act. Yeah. Jayalalitha's act was not to give it. So anything Yeah. open? एकच गजाल प्रकाश म्हाका ह्या आपल्यान सांगली जाय आशिल्ली की आजकाल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम मेळना आनी यू हॅड टू मेजर Yes. scandals which you Yes. exposed. Yes. One which when you were in Navin Times. Yeah. Okay. Correct. Shambhubabu Bandekar. Yeah. And the second one was major Colfax. that excise scam when you were in Excise. Economic Times. Yeah. ताजेर मातशी. या एक समज आसा की नवीन टायम्सांत सगळे सरकाराच्याच वटेन येता बी म्हणून अशी एक हें आशिल्ली अशी आशिल्ली आनी गॅझेट बी म्हणून ताका हिणोवप बी पण हांवें कितें केलें की ट्राय केली आनी एक स्कॅम जाल्लो हांगा एक आमचो स्पिकर डेप्युटी स्पिकर आशिल्लो आनी ताणें अण्णा झांटये म्हणून आमचो आशिल्लो आनी शंभूभाऊ बांदेकर तांणी एक ट्रस्ट कसो फ्लोट केलो पण इट वॉज अ प्रायवेट ट्रस्ट पण जाता कितें केन्नाय एक इंदिरा प्रतिभा ट्रस्ट म्हणून बॉम्बे मोठी केस जाल्ली ती अंतुले वेळार सिमेंटाचो कोटा एलोट करपाक ते ट्रस्टाक मनी दिवप आनी तो कोटा एलोट जातालो पण नांव इंदिरा म्हणटकर इंदिरा पब्लीक ट्रस्ट अशें लोकांचें परसेप्शन पण इट वॉज प्युअरली अ प्रायवेट ट्रस्ट इंदिराचें नांव वापरून केल्लें आशिल्लें सो आनी थंय कितें जातालें मोठो एक्सपोज जाल्लो तेन्ना आनी थंय कितें जातालें नॉट एलोटेड म्हणून आसतालें पळय ताजें NOTचे जाग्यार नोट ई येताली जेन्ना ट्रस्टाक पयशे वतकर अळंग ई जाताली फायलीचेर आनी एलोट जातालें अश्यो खूब गोश्टी घडिल्ल्यो सो हांगा एक स्कॅम बारीकशें आमच्या कोतान तें की काही भुरगे येवपाक लागले हांगा आनी म्हणपाक लागले की एक आमकां एक हें आसा आमचे कडेन पयशे घेतल्या कोणा कडेन 15,000 20,000 तेन्ना व्हडले ते 15,000 20,000 अशे पयशे घेतले आनीक हें हांव उलयता ते 87 90 हे जातलें म्हणटकच तेन्ना व्हडले पयशे आनीक आमकां जॉब ना म्हणटकच तो इशू जालो हांवें कितें केलें हांवें ते ट्रस्टाचे डॉक्युमेंट घेतले पयलीं म्हाका खंयच्यान मेळ्ळें गोमंतक आमचो प्रकाश कुर्डीकरान त्यो प्रेस नोटी छापिल्ल्यो ह्या भुरग्याच्यो त्यो म्हाका मेळ्ळ्यो त्यो घेवन मल्टीलिंग्वलाचो हो एक फायदो आसता आमी सकाळ फुडें सगळे पेपर वाचता सो थंय म्हाका तें मेळटालें तें घेतलें हांवें आनी तें स्टार्ट केलें आनी हांव जेन्ना तें ट्रस्टाचें आनी हें तें पळोवपाक लागलो इन्फॉर्मेशना कडच्यान काडून हाडलें थोडें इन्फॉर्मेशन तेन्ना म्हाका अरे बाप रे हें सगळें प्रायवेट आनी अशें केलां की तें इनॉगरेशन बांदोडें जाल्लें आनी एक तातूंत एक प्राणी आशिल्लो तो महाराष्ट्राचे मंत्र्याचो एका हें आशिल्लो सेक्रेटरी आनी तो गोंयांतलोय आमचो एक खासदार आशिल्लो पळय ताजें काम केल्लें OSD म्हणून तो तातलो सुत्रधार ताणें अशेंच एक स्कॅम थंय केल्लें तें ताणें हांगा कॉपी केलें आनी तें हांगा येलें ताजेर हांवें बरोवपाक स्टार्ट केली आनी 2 दिसां कंटिन्युअस नवीन टायम्सान लीड स्टोरी ती दिली BVM स्कॅम म्हणून कळ्ळें फस्ट टायम नवीन टायम्सान एका हातूंत आनी फुडें मागीर कितें जालें की भारतीय विकास महामंडळ म्हणून पण फुडें मागीर कितें जालें की थंय एक अशी व्यक्ती भितर म्हजे इन्वेस्टिगेशनांतल्यान आयली त्या वेळार म्हाका सांगलें की आतां हे मनशाचें नांव आमी छापूंक शकना म्हणून सो अश्योय गोश्टी आसता सो हें एक आनी त्या वेळार एक गोश्ट घडली ती सांगता हांव नवीन टायम्सां काम करतालो म्हाका नंदकुमार कामतेकडच्यान नारायण आठवले गोमंतकाचो आनी गोमंतक टायम्स आशिल्लो म्हाका आपोवपाक धाडलो आनी म्हाका भितर आपयलो काय तुमी ते लिहिता तुमी ते भारतीय विकास मंडळ एवढं करता तुमचा संपादक एक संपादकय तरी लिहितो का म्हणपाक लागलो म्हाका म्हणपाक लागला आमी खरट्टो इकडे म्हणपाक लागलो संपादकीय तो बरयतालो ताजेर आठवले तुम्ही एक काम करा म्हणपाक लागलो त्या नवीन टायम्समध्ये काय बसलात काय म्हणपाक लागलो म्हाका
मागीर मी गोमंतकला जॉयन जाला. हांवें म्हगेल्या स्वताचे पालोपत ताका सांगलें म्हाका इंग्लीश पेपरांनी जॉयन जावपाचें. मी दितो ना म्हणपालो. आमचा नवीन पेपर खांडेपारकर एडिटर आशिल्लो. नवीन पेपर इंग्लिश आहे, तुम्हाला दोन्ही पेपरचा जॉईंट चीफ रिपोर्टर करतो. दाखवूया ह्या लोकांना काय जर्नलिझम असतं. अशें करून म्हाका ताणें ऑफर दिली. पण हांवें हालें ना, हांव नॅशनल पेपरां वतलो. हांव लोकल आनी पेपरां तूं आशिल्लें न्ही तेन्ना GT म्हणटक तेन्ना हें हांव हातूंत वचचे पयलीं. आणि काय प्रश्न आसा? कितें? दुसरी स्कॅम हां दुसरें मागीर हांव इकनॉमीक टायम्सां जेन्ना गेलो. येस जालें कितें की हांव नॅशनल पेपरां आसतकर वी डेवलप कॉन्टॅक्ट्स. हांव एक दीस हाजे कडेन बशिल्लो. ताचें नांव म्हाका आतां याद जायना. तो मागीर अरविंद केजरीवालान IAS ऑफिसर सत्यप्रकाश काय कितें नांव ताचें म्हाका याद जायना. तो ऑफिसर आमचो एक्सायज कमिशनर आशिल्लो आनी मागीर ताका हाडे थप्पड मारली बी दिल्लीक. आप गव्हर्मेंटा वेळार कितें इश्यू जाल्लो कोणें मारली ताका बी. एनीवे तर हांव वतालो केन्नाय स्टोरीक लागून हांगा थंय पळय. म्हाका एक ताजी फायल ताणें म्हाका उलयता म्हळें की एक बड़ा गफला हुआ है, एक पार्टी कॉस्मेटिक्स मेडिकल प्रोडक्ट करके एक्साइज के लिए ये आया है, हमने कॉन्टेस्ट किया. तो सांगना जालो म्हाका. तो सांगना जालो म्हणटकर हांव परत गेलो दुसरे दिसा आनी सामको चिकट बसलो ताज्या म्हऱ्यांत. ताणें म्हाका लास्टाक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तेन्ना ते 18 crores म्हणजे जो प्रॉडक्ट कंपनीचो टॉयलेटरी किंवा कॉस्मेटिक्स म्हणून क्लासिफाय लायसन्स आसा आनी तो प्रॉडक्ट एक्सायजाक हें म्हणून दिलो मेडिसिनल म्हणून. सो कितें जाता लोशन हें करपाचें दाडी करपाचें आनी कितें तें प्रॉडक्ट टॉयलेटरीचें आनी ताका कॉस्मेटिक्स म्हणटा ते प्रॉडक्ट हें केल्ल्यान 18 कोटी तेन्ना 87 90 एक्झॅक्टली हांव जॉयन जातकर इकनॉमीक टायम ते स्टोरी हांवें हाडली. हय सामको कमी आसता. सो गव्हर्मेंट वॉज लुजींग द टॅक्स पण पार्टी वॉज व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल बिकॉज पार्टी आसा पळय ताजे फॅमिली रिलेशन चीफ मिनिस्टरा कडेन तेन्नाचे आशिल्ले. सो हे भिताले. हांवें ठाकूर पयले दीस हाडलें दुसरे दिसा परत हाडलें अशें करून हांव तें हाडपाक लागलें. हांवें ते चीफ मिनिस्टराचें नांव घालून म्हळें की ही पार्टी जी आसा ताका ताजें कनेक्ट आसा बी म्हणून. आनी पूण कितें जाल्लें तेन्ना सरकार पडिल्लें. सरकार पडिल्ल्यान तो एक्स CM जाल्लो कळ्ळें. आनी ती बातमी घेवन बाबू नायक आमचो अपोजिशनाक उबो रावलो आनी ताजी स्टायल आशिल्ली वक्ल बी काडून हातां धरप आनी अशें वाचप धरून. इकनॉमीक टायम्स नॅशनल पेपर पिंक पेपर सगळो बरो ब्रीफ केल्लो कोण ताका अशें करून आय एम फिलींग अशेम्ड अशें करून आपटून बिपटून एक्सायटमेंट करून बाबू नायक म्हणपाक लागलो 18 crores लॉस्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट आनी कितें अशें बोवाळ केलो. आनी त्या वेळार इश्यू जालो मोठो आर्ग्युमेंट जालें कितें जालें बोवाळ जालो. बोवाळ जातकर एसेंब्ली इंटरवल आशिल्लो. इंटरवलाक राणे म्हज्या म्हऱ्यांत आयलो आनी म्हणपाक यू आर रायटींग ऑल नॉनसेन्स म्हणपाक लागलो. हांवें कितें नॉनसेन्स बरयलें तें याद जाता मरे वामना याद आसतलें. नॉनसेन्स बरयलें तें सांग. नो आय वील टेल यू म्हणपाक लागलो. आय नो दर्डा म्हणपाक. दर्डा म्हणून आमचो मॅनेजींग डायरेक्टर आशिल्लो टायम्स ऑफ इंडियाचो बॉम्बे. आय वील टॉक टू दर्डा म्हणपाक लागलो अबावट यू. हांवें म्हळें बाय ऑल मिन्स गो एंड टॉक. आनी हांव आयलो. पण हांव आयलो आनी ऑफिसांक आयलो. ऑफिसांक आयलो आनी नायननाक फोन केलो हांवें दिल्ली. म्हाका नायननान इतलेंच विचारलें यू आर शुअर अबावट युअर स्टोरी. हांवें सांगलें येस म्हूण. यू कॅरी ऑन म्हूण म्हाका सांगलें. यू डोंट वरी. आनी आमी इग्नोर इट म्हणून वॉट एवर ही हॅज सेड. मागीर म्हणटूर आनी तसो नाशिल्लो विंडिक्टीव नाशिल्लो तो ते परसीव करपाक. पण ताजो नेचरा प्रमाण ताका राग आयलो. एसेंब्ली बाबू नायकान ताका खूब निडल केलो. ताणें तो रागान ताणें तें म्हाका हें केलो. पण ही नेवर दीस इवन ही एजिटेशनां इतली जाल्या ताका इतलो उलयला केन्नाच राणे वॉज नॉट विंडिक्टीव टुवर्ड्स मी. ऑलवेज ट्रिटेड मी वीथ रिस्पेक्ट ऑलवेज एनी टायम. इवन एकदां एक इन्सिडंट घडलो. राणे स्पिकर आशिल्लो
आनीक विश्वजीत राणे दिगंबर कामतीचे गव्हर्मेंट टॉपल जाता असो इश्यू जाल्लो आनी जे दिसा तें टॉपल जावपाचें एसेंब्लीक त्या दिसा पेडण्या 10 लोक कितले मेले कितले तरी आनी एक्सिडेंट मोठो आनी सगळे थंय धांवले आनी एसेंब्ली हें केली करेक्ट त्या दिसा आनी दुसरे दिसा एक पेपरांनी खंय तरी आनी टीव्हीचेर सांगलें विश्वजीत इज ट्रायींग टू मेक राणे चीफ मिनिस्टर ते बरोबर हेंवूय तूं वापरूं नाका हां प्लीज कितें जाणा तें पर्सनल मागीर तो फाटल्यान उलयलो अशें जावंक जायना न्ही तर मागीर कितें जालें ते एसेंब्ली कडेन आमचे सगळे जर्नलिस्ट हांव लुकूळ घातले कोण आहा काय म्हणून जर्नलिस्ट आनीक स्पेशली टीव्ही वाले अशें ते सगळे राविले राणे दनपारचे 2:30 सुमार एसेंब्ली सुरू जाता राणे आयले बरोबर हे सगळे आयले आनी हांव गेलो फुडें मिस्टर राणे आय वॉन्ट टू टॉक टू यू म्हण कम यू कम म्हणपालो हे सगळे आयले हांचे बरोबर यू डोंट कम म्हणपा लागलो हे सगळे तरी दारां आयले अरे केदें मोठ्यान राणे कापलो यू ऑल गेट आउट म्हणपा लागलो हांकां आय वील पूल यू बिफोर द स्पिकर्स दीस म्हणपालो तो स्पिकर आशिल्लो फॉर डिफेमेशन म्हणपालो यू पीपल आर रायटींग ऑल नॉनसेन्स म्हणपालो शोईंग ऑन दॅट टीव्ही म्हणपालो मिस्टर कामत यू कम विथ मी म्हणपालो म्हाका घेतलो भितर गेलो आपलो मोबायल काडलो तेन्ना ते धाकटे मोबायल तो काडला आनी ताजेर मॅसेज दाखयली ताजे चलयेन ताका बरयलें बाबा हाज्या भानगडीक पडूं नांव हातूंत भानगडीक पडूं नाका तो तुका तुजें हेल्थ सारकें ना मिस्टर कामत दीस इज माय सिच्युएशन एंड वॉट दीस नॉनसेन्स दीस फेलोज आर रायटींग एंड शोईंग म्हणपा लागलो कळ्ळें न्ही तर अश्यो लायफांक जर्नलिस्टाच्या ऑफ द रेकॉर्ड अश्यो स्टोरीज येता आनी तेन्ना काही वेळार तें भान दवरचें पडटा यू कांट रायट एवरीथींग हय हय इट इज अ सॅड पार्ट वॉट वी सी टुडे पण हांव लेट मी मेक अ फर्स्ट स्टेटमेंट की आज जें सिच्युएशन डेवलप जालां पब्लिकाक दृश्टीन कितें दिसता तुमी फिल्डांक जे जर्नलिस्ट दिसता तांचो प्रॉब्लेम म्हणून ब्लॅक शीप आसतले हांव ना म्हणिना सगळे कडेन ब्लॅक शीप आसता पण असो म्हणून तो रिपोर्टराचो इश्यू न्ही फिल्डांतल्या द इश्यू इज ऑफ लार्जर डायमेन्शन ऑफ मिडिया ओनरशीप पयलीं आसताली पळय दे न्यू दॅट देअर मिडिया टेक्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल सो कंटेंट जो वचूं जाय ताका लिमीट आसा टू वीच इट शूड बी रिवेन्यू डॉमिनेटेड कंटेंट रिवेन्यू सायडीचो कंटेंट आनी पब्लीक ओरिएंटेड कंटेंट जस्टीस कोणाक जाय आसता बारीक मनशाक जाय आसता जस्टीस कोणाक जाय आसता डिजेबल्ड अदर मार्जिनलायज्ड हे लोकांक आमी जेन्ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल म्हणटा तेन्ना आमकां ते लोकांचे फ्रीडम आमी एज्यूम करतात आमी घेतात आनी उलयतात किंवा बरयतात आनी ताका लागून आमी जर्नलिस्ट डिफरंट म्हाका जेन्ना जर्नलिस्ट म्हणून कोणी मारता वाटेर धरून तेन्ना तो ताका लागून मारता हांव लोकांचे सायडीन उलयता म्हणून दॅट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन म्हणटकर ओनरशिपीन तें लक्षांत घेवूं जाय की रिवेन्यू जो येता तो एक भाग पण मेन फोकस जो आसा ते आपल्या हातांतले चॅनल किंवा आपल्या हातांतलो न्यूजपेपर इज टॉर्च बेरर ऑफ धीस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल आज कितें जालां हो रिवेन्यू किंवा इन्फो एंटरटेनमेंटाचो इन्फ्लुयन्स इतलो जाला ताका लागून मिडिया ओनरशीप मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफीट मॅक्झिमम कॅपिटल घालतलो ओवर कमर्शियलायझेशन कळ्ळें तातूंत मॅक्झिमम प्रॉफीट घालतलो तातूंत मॅक्झिमम म्हाका प्रॉफीट जाय इन्वेस्ट करतकच हें सांगपी एक ओनरशीप तयार जाता ही ओनरशीप तेंच पळयता हातूंत कितें जालां काही ओनर्स अशे आसा काही न्यूजपेपरांचे सुद्दां तांणी केन्ना एडिटोरियल एक केन्ना पळोवंकूच ना तांकां वाचूंकूच खबर ना पण ते एडिटराक ब्लेम केन्ना करतात अमको रिवेन्यू आमकां गोंयांतल्यान येवना यू गेट आउट एडिटराचें नांव कितें म्हणूं येता गोवा मार्केट एडिटर केन्नाच्यान जालो गोवा मार्केट
बिकॉज तुवें ताका गोवा मार्केट एडिटर केलो. एडिटर आशिल्लो कंटेंट टायम्स ऑफ इंडियाचो गिरीलाल जैन. गिरीलाल जैन जेन्ना ठरयतालो ही न्यूज फ्रंट पेज एंकर म्हणून, बापूय सुद्दां कोणाचो आयलो थंय न्ही, ताका शक्य नाशिल्ली ती चेंज करपाक. हें सिच्युएशन चेंज जालां. आज अशें जाता की एक भुरगें एका मॉलांतल्यान पडटा, मॉल नवो आसा, सारको हे सेफ्टीचे मार्ग हें करूं ना, भुरगे पडून मरता. आनी जेन्ना ती बातमी रिपोर्टर दिता व्हरून, पण रातचो तो मार्केटींग मॅनेजर येता, अरे कितें कितें हें कितें बेशापणां, हें आमकां 26 जानेवारीक जायरात जाय मरे, आमकां हाजी जायरात जाय मरे म्हणटा आनी डेस्का वेल्यान ती न्यूज काडपा लायता. करेक्ट. सो कोण जालो डॉमिनंट? मार्केटींग सायड डॉमिनंट जाली. म्हणटकर कितें जालें? जर्नलिस्ट वीक जालो, एडिटर वीक जालो. पेपराचेर फ्रंट पेजीर कितें वतलें, खंय कितें वतलें हें ठरोवपाचें आनी कोणाक नाशिल्ली. आज परिस्थिती कितें जाल्या, आयचे हे घे फंक्शन, आमचे दिवाळी जावं खंयचेय दसरो, न्यू इयर, आमचे क्रिसमस, कितें आसता न्यूजपेपराचेर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जॅकेट्स, एडवर्टिजमेंट जॅकेट्स आसता. आनी कोण मेला, कोण उरला, कोणाचे देशाचे क्रायसीस जाला, ते खंयचे पेजीर येता? 6वे पेजीर स्टार्ट जाता. सो वेर यू एक्झिस्ट एज अ सिटीजन? You exist on 6th page. Who exists on front page? Tire company, car company, आणि कोणाचे टुरिझम कंपनी किंवा गव्हर्मेंटाची एडवर्टिजमेंट. सो ही रियलिटी. हातूंत कितें जालें? लोक कोणा दोश दिता लोकांक कळना पडदे के पिछे क्या है. लोक दोश दिता तुका जर्नलिस्टाक फिल्डाक. अरे हें कितें रे? सादी गोश्ट सांगता, पयस वचूं नाका, आमच्या गोंयाकूच आमचे पेपर्स आसात, हांव नांवां घेना, पण तांची जर्नलिस्ट ती फंक्शन्स कवर करता, कला अकादमी बी वचून, आर्ट कल्चर आनी कसली. मॅनेजर रातचे हांव जाणा म्हणून सांगता, हांव फिरला म्हणून. मॅनेजर येवन हे घेवं नाका, कित्याक सांग पळोवया, एक्स पेपराक एड दिल्या, आमकां दिल्या, हें खंयच्यान जालें? सो दोश कोणाचो? म्हणटकर तातल्यान कितें जालें? आमचे कडेन जर्नलिस्ट म्हणटा पळय ते पेन पुशर्स येवपा लागले. दे आर नॉट सिरियस, बिकॉज सिरियस करून कांय मेळना. आतां कितें करुया आमी होच कंटेंट करुया. इन्फो एंटरटेनमेंट. ऐश्वर्या राय पणजे आयल्या, तिका पयलीं करुया, हे दिसांनी डायवर्स जाला, बेस्ट स्टोरी. हें कोणाचे जर्नलिस्टाचे तकले कित्याक आयलें? कित्याक आमी तें घेता म्हणून. इन्फोटेनमेंट जालें आनी रिवेन्यू ओरिएंटेड हें आयलें. ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू आयडियोलॉजिकल न्यूजपेपर्स, BJP न्यूजपेपर आनी कोणा काँग्रेस न्यूजपेपर, DMK चॅनल, AIA-DMK चॅनल, हें सुरू जालें. सो स्पेस कितें जाली? हेवटेन हे ओनरशिपीन आयडियोलॉजिकल, हेवटेन रिवेन्यू ओरिएंटेड ओनरशिपीन. लोक पब्लीक रावता, म्हाका इंडिपेंडंट न्यूज जाय, म्हाका इंडिपेंडंट व्यूज जाय, एस्पेशली ड्युरींग इलेक्शन. पीपल जितले शाणे आसतले, वाचतले इन्फॉर्मेशन, तितले बरें डिसिजन घेतलें. ती खंय मेळपाची? तुजी स्पेस श्रिंक जाली. आतां हाका ब्लेम तुमच्या सारके रिपोर्टरांक करुया रस्त्या वेल्या. फॉर वॉट? फॉर लार्जर इश्यू. ओनरशीप खंय पावले पळय ताजेर हें सगळें घडटा. Reporters also have to take part. I am not saying that. Part of the play. I agree. For accepting a system. I agree. But there is a limit. As long as trade unions were strong, we could unite and fight, and we used to do it. Yes. Today, when you accept the contract system, you cannot fight. Rico, it is said easily than done. There are always this livelihoodaचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना ही कॉम्प्रोमायजीस काही हाका करचीच पडटात. आमी खूब स्ट्रगल करून राखलो ट्रेड युनियन, कळ्ळें न्ही, पण सिच्युएशन चेंज. आनी जेन्ना ट्रेड युनियनाचो जमाना, बिकॉज जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. Beneficiaries of it, Prakash, for a little while, Yeah. the salary shot up. Yeah, that is what I am saying. Any decision, there are good, bad, ugly sides. And what you have to choose, try and choose the best. And कितले लिमिट पर्यंत कॉम्प्रोमायज करतलो ते इंडिविज्युअल हॅज टू डिसायड. आमच्या सारक्याकूय ती डिसिजनाक त्या वेळार आयली.
घेवची काय ना. सो ताका लिमीट हो येता. पण ह्यो मर्यादा एक इंडिविज्युअलाक करचे परस वी हॅव टू एज अ पब्लीक. आज सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आसा, पयलीं तो नाशिल्लो. आज जर एक कंटिन्युअसली काही पेपर हे जर लोकांचे सायडीन काम करिना, वी कॅन एक्सपोज देम इन दीस. एक स्टोरी सांगता ल्हानशी. म्हजो सिनियर कलीग पी साईनाथ काम करतालो खंय ब्लिड्स वॉज कितले जाणां खबर आसतलें तें नकळो टॅब्लॉयड, करेक्ट? हय, करंजियाचें. सो ही वॉज वर्कींग देर. आनी टायम्स ऑफ इंडिया आनी इंडियन एक्सप्रेस ऑल इन बॉम्बे, दिल्ली, दे वेर देर. सो जातालें कितें, जे जर्नलिस्ट आपल्यो स्टोरीज टायम्सां वचना आनीक इंडियन एक्सप्रेस तेन्ना पावरफूल वचना, हो सांगतालो कितें, म्हाका दिया आपूण छापता म्हणून. सो आमचे भितर हे जर्नलिस्ट अशे आशिल्ले जांकां स्टोरी वॉज इम्पॉर्टंट. दे कुड हॅव थ्रोन इट अवे, झक मार म्हणून, म्हजो पगार मेळटा म्हणून. दे डीड नॉट, दे वेर पब्लिशींग इट. वन्स दीस स्टोरीज, करंजिया यूज टू कम एंड टेल हिम खंय, अरे हाऊ कम वी गेट दीस बीग स्टोरीज, टायम्स ऑल्सो डजंट हॅव, इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो डजंट हॅव. ताणें ताका सांगूं ना. पण विथीन मिडिया, इफ यू वॉन्ट टू वर्क, इफ माय पेपर डजंट पब्लिश माय स्टोरी, गो एंड पब्लिश इट. 2-3 स्टोरीज यू क्वायटली गो एंड पब्लिश इन अ रायवल पेपर. अरे तोच वाचता मरे, आमचो पेपर कित्याक वाचना, होच पेपर हा तो. Exactly. So there are ways if we want, but for that we need hard work, we need commitment as journalists. And be willing to pay the price. We should be willing to pay the price. Yata, sometimes this factor comes in. So coming to that, पण इतले सांगपाचें कारण हय हय पयलीं मास्टराक आनी मागीर पणजे कसो येतालो आनी कित्याक येतालो आनी कशी सेक्रेटरी मऱ्यान घेवन आमी इन्फॉर्मेशन घेता. न्ही हय न्ही तुका एकूच सांगता एग्जाम्पल. पर्रीकराची प्रेस कॉन्फरन्सी आसताले पळय, हांगा अशे खूब जाण आसतले तुमी म्हजे बरोबर कवर करपी. हांव रोखो कितले जाणांनी नोट केलां. हांव खंय बसतालो मेन हातूंत ताज्या, हांव आमचे पळय जे कॅमेरावाले तुमी सगळे पळय अशे रावता पळय, थंय हांव सदां बसतालो. म्हाका खबर ना तुमकां कितले जाणांक खबर आहा म्हणून, आतां तुमकां सांगता. म्हाका कितें जातालें, ताजी एक पद्दत आशिल्ली. पर्रीकार खूब हें, तो रिप्लाय काही वेळा डॉज मारतालो, करेक्ट? आनी म्हाका कितें जातालें, हांव थंय रावन ताका प्रश्न विचारतकर तुमच्या हाजेर म्हजो प्रश्न हें जातालो. म्हाका कितलेशा लोकांनी सांगलां की तुजो प्रश्न सॉलीड मरे, हां रिप्लाय ताणें रोखडेंच गुंठलायली मरे. म्हाका हे सेन्स आशिल्लो, कळ्ळें न्ही? आनी आपणें स्ट्रेटजिकली करूं जाय. काही वेळार आमी स्ट्रेटजी जर करतले, आमी तयार आसूं जाय. तुका कोणा याद आहा ती खबर ना. काही वेळा पत्रकाराचे कितें हांव कितेंय विचारलें न्ही, पर्रीकार म्हाका म्हणटालो तुका विचारपाचें आसा, तूं म्हाका यो आनी विचार, हांगा विचारूं नाका. ते कितें घेतले मरे आनी अर्दवट वचून घालतले मरे आनी म्हाका त्रासां वडयतले अशें म्हणटालो. तूं कितें विचार तें पयलीं तांकां खबर ना म्हणटालो. हाजो हें अर्थ कितें की आपणें अभ्यास करूं जाय. तो म्हाका डॉज मारूं शकनाशिल्लो बिकॉज तो जाणा आशिल्लो हो विचारता पळय नॅशनल लेवला वयले विचारता आनी कितें विचारता तें सारकें विचारतलो म्हणून. एक दीस एक इन्सिडंट घडलो हातूंत, नेवीच्या हातूंत. नेवीची प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली, हांव नकळो तूं आशिल्लो काय. नेवीच्या प्रेस कॉन्फरन्सीर राजनाथ सिंग आशिल्लो. राजनाथ सिंग हे डिफेन्स मिनिस्टर आनी पर्रीकार CM, कळ्ळें न्ही? आनी पाकिस्तानचेर हांवें प्रश्न विचारलो, वील यू बी डिक्लेरिंग देम एज अ हॉस्टायल नेशन फॉर ट्रेड अशें विचारलें न्ही. हो उठलो एकदम राजनाथ सिंग, कित्याक ही वॉन्टेड टू एवॉयड. पर्रीकारान अशें केलें, जाप दी म्हणून अशें केलें. कितलेशे पत्रकारांनी म्हाका सांगलें, अरे तुम तो बहुत ये है, CM तो बोला डायरेक्ट किया. परत बसलो हो आनी गुळगुळायलें मातशें आनी म्हणपाक लागला सवाल बहुत अच्छा था लेकिन जवाब नहीं देना चाहता हूँ अशें म्हळ्यार आनी गेलो. पण पॉयंट इज वॉट, आपणें सोडूं जायना.
आमी अभ्यास करनासतना हें करूंक शकना. नॅशनल लेवलाचेर तुवें म्हाका विचारलें एडवांटेज अशी येता की आपली ती स्टडी करूं जाय. कळ्ळें न्ही. तूं होमवर्क करना जाल्यार ताणें जर तुका दुसरो प्रश्न विचारलो तूं जालो खलास जालो. ते तयार आसता सारके. एकदां पर्रीकराचे प्रेस कॉन्फरन्सीक आल्तिनार ताचे हातूंत एग्रीकल्चर मिनिस्टर आयिल्लो RSSचो टॉप मनीस, म्हाका आतां नांव सट्ट करून याद जायना. सकाळ फुडें हिंदूचेर 2 आर्टिकलां येयलीं अबावट हे ते एग्रीकल्चराच्या हातूंत कितें तरी इशू जाल्ले आनीक अबावट हे रे कितें म्हणटात तें न्ही ICAR बी आहा पळय रिसर्च हातूंत. आनीक तातूंत कितें डिसिजन हांव अभ्यास करून गेल्लो. मोहन सिंग म्हणून, मोहन सिंग जाणटो सिनियर मनीस. प्रेस कॉन्फरन्स चालू जाली आनीक ताजी प्रेस कॉन्फरन्स आनी हांवें ताका विचारपाक जशें स्टार्ट करूं नाका. पेटंटाचो इशू आशिल्लो. हांवें विचारपाक आप कौन से पेपर के हो. हांवें म्हळें हिंदू. हाँ तो तुम मेरे से ही होशियार हो. हाँ हम क्या तुमको जवाब दे, तुम्हारे हिंदू में कल तो बहुत बढ़िया आर्टिकल आ रहे हैं. अशें ते आमकां हें करपाक सोदतले. पण आपूण जेन्ना अभ्यास करता तेन्नाच आपूण हें करता. आमी हें पळय अशें जाता तें ट्रिवियलायजेशन जाता. तें ट्रिवियलायजेशन करूं दिवप काय ना हें शेवटी आमी ठरोवपाचें आसता. प्रकाश एकटो आसलो हांव म्हाका तुका याद वेळार आसा काय ना गुरुदास पेडणेकर म्हणून एकटो आसलो. हय खंयचो तरी विशय आयलो एक प्रेस कॉन्फरन्सार नरसिंहराव ना प्रायम मिनिस्टरा मुखार आनी तो हाती कमिशन रिपोर्ट राणे आफ्टर कॅबिनेट. येस आमी धरतालो तो पिशे म्हणजे चाळवता म्हणून. So that was one experience. आणि दुसरे experience एक दीस तू आसलो म्हाका दिसता we went when आमचो राजीव गांधी was passing through Goa to visit Dharwad. So then we met Shantaram and all. We said मातसो आमकां लायनीन मातसो मेळोंक जाय PM मेळोंक जाय. देशपांडे आसलो तूंय आसलो. And then Shantaram put us in the line. At the end of all the politicians, he put us. He said, sir, he was out of power. When he was out of power, he had a lot of time. Or he was prime minister. Prime minister. He said, these are press. So we asked 1, 2, 3, 4. Rajiv Rao, our fifth question. Our fifth question now. ना आमचे कडेन नाशिल्लो. This is what happens. कळ्ळें न्ही. प्रश्न सर हो इन्सिडन्स ऑफ पिटारो जो तुमचे कडेन भरला दिसत तो असोच भावच रावचो अशें आमकांय दिसता. कारण हातूंतल्यान तुमी जे हार्ड हिटींग फॅक्ट्स आयज हांगा मांडल्या just because Rico said, I will just tell one example. Narasimha had come. Narasimha Pranab Mukherjee was finance minister in Siddharthi Goa, correct? इलेक्शनाच्या वेळार. आनीक आमी बसल्या आनी हांवें ताका 1, 2, 3 विचार. दुसरो प्रश्न जातकर नाव स्टॉप, यू कांट आस्क मी, ओवर. तरी हांवें विचारलो. लास्ट टायम आन्सरींग म्हणपाक लागलो. एनी वन हॅज क्वेश्चन. कोणा कडेन कांय नाशिल्लें. हांवें चवथो विचारतकर तो लास्टला उठलो. म्हाका म्हणपाक लागलो हाऊ मेनी क्वेश्चन्स आय वील आन्सर ऑफ युअर्स. हांवें म्हळें म्हजे कडेन आय एम आस्किंग यू. नो म्हणपाक लागलो. सारको